प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. इल्लोसो वेळ उभी राहूया. रागार जायना न्हू, पनिशमेंट दिता म्हणून हांव तुका पनिशमेंट दिना, एक उर्बा दिता. हां, इल्लोसो वेळ उभी रावया आनी आमी देवाक समर्पण करया. कित्याक देव व्हडलो काय आमी व्हडले? देव व्हडलो. आनी व्हडत्या देवाच्या घरांत आमी येयल्यात, व्हडत्या देवाच्या फुड्यांत आमी येयल्यात. आमचे दोळे एक घडीभर बंद करुया, कोणाक कोण पळोवचें न्हू. दोळे बंद करात आनी तुमच्याच ओतोस्कोनान भितर सरात. आनी ह्या वेळार जे सकाळी फुडें देवान आमचे लागीं उलोवून आमचें आत्मीक जेवण आमकां दिलें, तेच भशेन आमच्या भाव भयणांनी हिंगासर वावुरतल्यांनी कुडीचें जेवण आमकां वांटलें. आत्मीक जेवणान भरल्या उपरांत कुडीच्या जेवणाची आमकां कुशालकाय अनुभवूंक मेवली. आनी ह्या वेळार आमी तेच कुशालकायेन भरोवन परत देवान आमकां ह्या जाग्यार एकठांय केल्या. ह्या जाग्या पासत, ह्या वेळा पासत आनी ह्या देवाच्या उतराच्या जेवणा पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक, वाकाणूक आनी दिनवासूंक फावो. आनी आमी दिनवासुया. जें कितें आमचे लागीं नासलें तें देवान आमकां दिलें, आपल्या उतरांतल्यान दाखयलें. आनी आयज तें आमी सांबाळून दवरीत जाल्यार आमच्या फुडल्या जिविताक आमकां सदांच फायद्याक पडटलें. जशें आमी संवसाराचे कश्ट करून बापा आमी कितेंय सांबाळटा आमच्या फुडारा पासत, आयज तेच भशेन हें फुकट जिवीत तुवें आमकां दिलां ह्या तुज्या उतरांतल्यान. ह्या तुज्या उतरांत आमी आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान, मनांत घालून सांबाळून दवरूंक आनी तयारी करूंक आमच्या फुडल्या जिविताची. तर हें देणें बापा तुवें आमकां दिलां, देखून आमी तुका आर्गां दिता, वाकाणटा, दिनवासता तुज्या पुता आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, 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 आमेन. आनी एक फावटी सगळीं आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयज हें देणें देव कशें वांटटा आमकां? पवित्र आत्म्याच्या संवारान, हो पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमी म्हणटा थोडी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान, हो पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर पवित्र आत्म्याची थोडी उतरां आसा आमी अनुभवूंक. पवित्र आत्मो कसो आमी अनुभवूंक जाता, तर आमी तें घायेन घेवया आनी ती उतरां नियाळुया. आयज पवित्र आत्मो. जाय तुमकां ओळख पवित्र आत्म्याची? पवित्र आत्म्यान आमच्यांनी कांय करूंक जायना. तशेंच देवाचें उतर पवित्र. हाका आमी पवित्र आत्मो म्हणटा. देव एक आत्मो, तूं एक आत्मो, जेजू एक आत्मो, पूण आमी सगळे म्हणून आत्मे. पूण फरक आसा. पवित्र आत्मो देवाच्या उतरांतल्यान देवाचें उतर घेवन चलता, तो पवित्र आत्म्याचेर चलता. आनी ह्या संवसारांत हो पवित्र आत्मो आसा. ह्या संवसाराचो अधिकारी म्हणल्यार एक ड्रायव्हर बसीचो, ते भाशेन पवित्र आत्मो आयज आमचो अधिकारी. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. जशे बाकणार आमकां सांगता
येता जे भाशेन उदक सोमदिरान भरून नेट वयता तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजो पवित्र आत्मो आई सगळ्याकूच फिरता सोर प्रितोमेचेर जशे बाकणार आमकां सांगता जे भाशेन उदक सोमदिरान भरून नेट वयता तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजळटा तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजळटा पवित्र आत्मो मोज्या काळजांत तूच फिरता जावन एकल्या सवे जशे बाकणार आमकां सांगता जे भाशेन उदक सोमदिराक भरून नेट वयता तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजळटा पवित्र आत्मो मोज्या काळजांत तूच फिरता एक मोज्या जशे बाकणार आमकां सांगता जे भाशेन उदक सोमदिराक भरून नेट वयता तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजळटा तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर पवित्र पवित्र आत्मो आमच्या मोदल्यानूच फिरता जण एकल्या सवे जशे बाकणार आमकां सांगता जे भाशेन उदक सोमदिराक भरून नेट वयता तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजळटा तोशी सोमयाची मोहिमा प्रितोमेचेर परजळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ही उतरां आमी म्हटल्यार पवित्र आत्मो खंय आसा कितें आयकलां तुमी पवित्र आत्मो आयज सगल्याकूच येता. तो पवित्र आत्मो संवसारांत सदांच आमच्या सांगाताक आसा. तूं खंयी वच वेता थंयसर तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. ही आमकां देवाची बासावणी. एक जोशुआ म्हणजे जोशुआचो बूक 1:20 आनी 9 भिरांती म्हणे
काळजीदारपणान रावोंक हांवें तुका सांगूंक ना. कित्याक तूं वेता थंयसर तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. आनी जेन्ना देव सांगाताक आसा जाल्यार देव कोण? पवित्र. देव कोण? हां, पवित्र पवित्र पवित्र. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. दरबार म्हणल्यार कितें? सगलें ए कॉमेस ती झेड पासून तेजो दोनी तो सर्व दरबारांचो तूं. ऊस सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेश नवीन येता तेका जोय. ऊस सर्गी तुका जोय जोय. आमची वाकाणणी तुका ह्या पवित्र आत्म्याक. कित्याक आयज पवित्र आत्मा आमच्या सांगाताक रावता, आमच्या मोदें फिरता, आमच्या भितर आसा, आमच्या काळजांत आपली देणी आपली उतरां तो घालता. जशें सोमदिराक उदक भरल्या उपरांत सोमदीर खुशालकायेन मुरगडटा आनी आमकांय बरें दिसता. तेच भशेन देवाचें उतर आमच्या भितर येयलें, तेजी समजणी मेवली जाल्यार त्या उदका भाशेन आमी खुशालकायेन बसतली. हें गायन आमकां हे भाशेन तयार कोत्ता ही खुशालकाय घेवपाक. जशें उदक भरोन समदीर खुशाल जाता, जशें ल्हारां वयर सरता आनी जायतीं जाणां आमी समदिराचेर तेचो अनुभव वो तेजें कितें आसणें वो तेजें बरेंपण अनुभवूंक आमी वेता. वय काय ना? पिकनिकेक येता खंय? समदिरा कडेन. तेच भशेन ही पिकनीक आयज आमची. आमी आयल्यांत खंय? पवित्र आत्म्या कडेन. पवित्र आत्म्या वयर तुज्यान आनी म्हाज्यान कांय समजोंक जायना, कांय ओळखोंक जायना, कांय आयकोंक जायना, ना म्हण कांय शिकोंकूय जायना. तर गरज आमकां पवित्र. आनी पवित्र आत्मो तो कोण हेजी वळख जाय. पवित्र आत्मो पवित्र देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांतलें. प्रेज द लॉर्ड. तितून एकूय उतर मेळना. पवित्र पुस्तक, पवित्र उतर, देवाचें उतर. हालेलुया. समजा तुमकां न्हू. तर आमकां पवित्र आत्म्यान आमी बसतलीं जाल्यार तें समुद्राचें उदक जें आमच्या काळजांत तर व्हांवतलें जाल्यार आमच्या तोंडान वचोन, आमच्या कानांनी आयकोन, आमच्या मनान रिगोन, आमच्या काळजान बरोंक जाय आनी तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजान फिरोंक जाय. म्हळ्यार देवाचें पवित्र उतर आमच्या भितर फिरोंक जाय. आनी जरी तें उतर आमच्या भितर फिरता जाल्यार जेजू आमकां एक भासावणी दिता. जोच्या शिव वर्तमानान 26 वरान 63 वडीन तो कितें सांगता? जी कोणाक म्हजी उतरां मेवल्या ताका वत्मो आनी जिवीत मेळ्ळां. कोण मेळ्ळां? आतां पवित्र आत्मो खूंय आसा? जेजूच्या उतरान आसा. आनी आयज आमकां पयल्यान आयज एकठांय केल्यात तेजी उतरां घेवन आमी पवित्र आत्म्यान बरोंक, आमी देवाच्या आत्म्यान बरोंक आनी देवाचें उतरां घेवन आमचें जिवीत फळादीक करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं भाव भयणां म्हणटा आनी म्हाकाय जायते वेळार म्हटलां आनी हांव आयकतां. पूण हांव तें रागार अशें न्हू, पूण हांव ताका सुटावे करून पोत्तून सांगूंक सोदतां पवित्र आत्मो म्हाकाच न्हू, पवित्र आत्मो सगल्यांक. हें गायन सांगता आमच्या मदल्यान फिरता. ते म्हणटा ब्रदर तुका पवित्र आत्म्यान भरला तूं, तुका पवित्र आत्मो आसा, तुका पवित्र आत्मो मेवला. भयणी म्हाजी, भावा म्हाज्या, तोच पवित्र आत्मो तुकाय आहा न्हू? तुकाय आहा. तेच पवित्र आत्म्याक तुवें अनुभवला. जशें तें समदीर भरून आख्ख्या समदिराक नेटयता जाल्यार तो पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक नेटयना. आमी सगल्यांक पवित्र आत्मो नेटयता. आमी सगल्यांनी आस धरून सगळीं तेच्या बाराबर रावंक आनी त्या पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमी जिवोंक अनुभवूंक आमकां देवान आयज आपयल्या शिकोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 थँक यू जीजस. थँक यू जीसस. तर ह्या गायनाचो अनुभव तुमकां मेवला. हितून आमी कांय मागोना, देवान दिलां पळय तें उजार करता. हय काय ना? आमच्या भितर आहा म्हणून आमी तें भायर काडटा. जशें म्हाकोडान तर एक 10,000 आहा जायत आनी म्हाका गरजेक कितें हाडूंक जाय जाल्यार जरूर हांव वचोन म्हाका जाय ते वस्तू ते 10,000 उजार करून हाडटलो. हय. तेच भशेन पवित्र आत्म्याची ओळख जर म्हाका आहा जायत, म्हज्या भितर आहा म्हणून हांव ते पवित्र उतरां काडून तेजो आदार घेवन हांव म्हाका जाय त्यो वस्तू घेतलो सर्गीच्या राज्याच्यो. पवित्र उजार खंय जाता? फकत सर्गीच्या राज्याची वाट चलपाक, संवसाराची वाट चलपाक न्हू. खंयची वाट चलपाक? सर्गीच्या राज्याची. तर आमकां खंयची वाट चलोंक जाय? सर्गीच्या राज्याची, जेजूची. कित्याक जेजून सांगलां वाट, सत, जिवीत
हांवूच. कोणूच बापा सोशी वचना भोगोत म्हज्या वरवीं. तो जेजूची उतरां घेवन, जेजूची शिकवण घेवन, पवित्र पुस्तक घेवन, पवित्र ओतम्याच्या आदारान आमच्यान ती वाट चलोवंक सर्गेची जाता. जाता काय जायना? जाता. थँक्यू. कित्याक ही समजणी तुमकां मेवली. हे समजणे उद्देशी आमी सांगातान चलोवंक जाता. हालेलुया. आतां ह्या जाग्याचेर आमी जेजूचें नांव उजार करूंक शिकोया. जाय तुमकां जेजूचें नांव? कित्याक म्हटलां पवित्र पुस्तकान भागेन पेद्रू आमकां शिकयता. इतिहासाच्या 4:12 वडीन तो म्हणटा, ह्या मोडबाक आला आनी दुसरें नांव ना, तुका आनी म्हाका सुटका मेळो. हालेलुया. एकूच नांव तें देवान दिलां, तें नांव तें जेजू. आनी तें नांव घेवन आमच्यांनी कितें देखून आमी जेजूच्या नांवान सैतानाक हुकूम घालूंक जाता, जेजूच्या नांवान पिड्यास्ताक हुकूम घालूंक जाता, जेजूच्या नांवान दुस्मानाक हुकूम घालूंक जाता, कितेंय करूंक जाता जेजूच्या नांवान. कित्याक हें जेजून सांगलां, म्हज्या नांवान बापा लागीं मागात हांव तें कोत्तलो. कितें म्हणलां जेजून? म्हज्या नांवान बापा लागीं मागात हांव तें कोत्तलो. आनी तुमी दोगां जाणां तर एकठांय जावन एका मनाची जावन कितेंय म्हज्या नांवान बापा लागीं मागशात जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दितलो. आनी हांव तशें धरून जेवण आमच्या जिवाच्या शिवता 10:30 वडीन म्हणटा, हांव आनी बाप एक. कितें म्हणटा तो? हां, म्हण जेजूचें नांव घेयलें की ना, बापाक पावलें, बापाचें नांव घेयलें की ना, जेजूक पावलें, एकूट आनी मोग. तो पवित्र आत्मो, पवित्रित्वी एक देव हें अनुभवूंक आनी आमी शिकूंक आमकां गरजेचें. तर ह्या वेळार आमी तें नांव घेवया जेजूचें. आसा तयार? हालेलुया. आर्गां जेजूक हालेलुया. मातशें जॅम येता आमकां देखून मातशें म्हणटा आमी एक्शन करून म्हणुया. हें जेजू तुजें नांव पिवन बागेवन पावलो. फिलिपकारान चिटीन म्हणटा 4:13 वडीन म्हणटा, हांव कितेंय करूंक शकता, म्हाका शक्ती दिवन जेजू आसा. तूं आनी हांवूय कितेंय करूंक शकता. आमकां शक्ती दिवन कोण आसा? जेजू आसा. पळयता सगळ्यांक हांव पळयता आतां कोणाक कळत जेजू आसा पळयतो. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो येवं तर आमी म्हणलां तें आमी एक्शनान करून दाखोवया. ब्रदर आमचें पळयता खंय आमी कितें करतले. ओके. सो जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, पावलाचेर आनीक सकाळी आनी सांजे. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. ओंठांचेर, पावलाचेर, सकाळी सांजे. ओके. कोत्तले भयण आमची बाय कोत्तले. ओके. जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव पावलाचेर, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजेर, जेजू सदांच म्हजें दाय. जेजूचें नांव, जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव पावलाचेर, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजेर, जेजू सदांच म्हजें दाय. अगेन वील सिंग जेजू तूं ओंठांचेर, म्हज्या ओंठांचेर. परत म्हणया. जेजू पावलाचेर, सकाळी सांजे, जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे, जेजू सदांच म्हजें दाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू आसा आमच्या सभेन? जाल्यार जेजू आमच्या सभेन आहा जाल्यार आमकां भिरांत आहा? भागेवन पावलू सांगता, जो मनीस जेजूक वळखूंक नासलो, जो जेजूचेर दुस्मान आसलो, तो म्हणटा म्हज्या सांगता जेजू आसा हांव कितेंय करूंक शकता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जरी आमी वळखता जेजूक, आमी भावार्थान स्वत मानता जेजूक, जेजू सर्वंडर म्हणून आमी म्हणटा, आनी तरीय आसतना आमच्यांनी कांय करूंक जायना. शुअर? प्रेज गॉड. जाता जाल्यार कोणूच आमी भिकारी आसची नात, सगलीं ग्रेस देवाची भुरगीं. हालेलुया. जरी आमच्यांनी करूंक जाता जाल्यार एकली बसून आमी भिकारी आसची ना, आमी सगलीं देवाची. स्वत मानता तुमी देवाची भुरगीं म्हूण?
तर आता दुसरो बस घेऊया. सो दुसरें आहा बसता उठ्ठाना खाता जेवताना विसव घेताना. ओके. जेजू तुझें नाव उठता बसताना जेजू तुझें नाव खाता जेवताना विसव घेताना. जेजू तुझें नाव विसव घेताना जेजू सदांच मोजेता. उठ्ठा बसताना जेजू तुझें नाव उठता बसताना जेजू खाता तुझें जेवताना नाव खाता जेवताना विसव घेताना. जेजू तुझें नाव विसव घेताना जेजू सदांच जेजू सदांच मोजेता. अनेक वेळ उठ्ठा बसताना जेजू तुझें नाव उठता बसताना खाता खाता जेजू जेवताना तुझें नाव खाता जेवताना विसव घेताना. जेजू तुझें नाव विसव घेताना जेजू सदांच मोजेता. आता आमी जेजूक फुटयता काय खरेंच आमी जेजूक आमच्या सांगाताक दवरता. आनी दवरूं ना जाल्यार आयज सावन आमी चालू करुया जेजूक आमच्या सांगाताक दवरूंक. आमी कितें म्हटलां? जेजू सदांच आमचे ताई. सकाळीं ओ सांजे कितलीं जाणां सकाळीं उठोन जेजूक उलो मारता काय तें तुमी जाणा, हांव म्हणना. म्हाका नाका तुमची निशाणी, तें तुमच्या भितर आसा. कितलीं जाणां दीसभर काम करून जेजूक वाकाणटा काय आयज तो दीस बरो दिलो म्हणून. तोंडाची उतरां करची न्हू आमच्या कोन्याची. जेजू पावलां पावलांचेर एक एक उतरांक एक एक वदारान. पूण जें कितें वायट जालें पळय जेजू आर्गां तुका हें तुवें म्हाज्या बरें. जें वायट कितें आमचेर येयलां तें बऱ्याक येता. स्तोत्र सांगता 119:70 वड जें म्हज्या जिवितांत कितें वायट येयलां जाल्यार तें म्हजें बरें. तेज्या उद्देशी हांव देवाचो कायदो शिकोवंक पावता. म्हाजी खंय चूक जाता ती ओळखोंक पावता जरी जर हांव देवाच्या उतरान भितर सोदता जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर तें जेजू. जरी जेजूक हांव म्हजो इश्ट कोता. जेजून आमकां कितें केलें? चाकर केलें काय इश्ट केलें? इश्ट. जरी हांव जेजो इश्ट जाता जाल्यार त्या इश्टाकोती उद्देशी केन्नाच आमचो वावर फुकट वचना. एक मोगाचो इश्ट आसा जाल्यार तुका केन्नाच तो तुटोंक आनी पडोंक दिवचो ना. दितलो? तो खरो इश्ट. थोडे इश्ट आसतात मेवता ते खावपाचें आनी पोवपाचें. ते भशेन आमी जेजू कडेन घेवन प्रत्येक जाणां वचपाचें आनी मागीर घरा वचपाचें. आमकां कित्याक पडलां? असले आमी ना. असले आमी जावचे न्हय. आमी जावया जेजूचे होरे इश्टागोतीचे. जेजू सदांच आमच्या सांगाताक आसूंक. सकाळीं जावं सांजे उठ्ठाणा ओ बसताना जेवताना ओ आमी कितें खाताना उगडास करूंक जेजूचो. आर्गां तुका जेजूक हें जेवण तुवें म्हाका दिलां. आर्गां तुका जेजूक ही खावड तुवें म्हाका दिल्या. आर्गांत आनी जेजूचें नांव घेवन जें कितें खाता आनी आमी पियेतात तें केन्नाच आमकां माल पडचें ना. जायते फावटी दोतोर सांगता हें खाल्ल्यार तुका माल जातलें, तें खाल्ल्यार तुका आनी कितें जातलें. आनी आमकां जायते तें तांकां मेवलां आनी तें खरें तेणी सांगलां तें. पूण एक सोत आसा. जेजूचें नांव घे, आशिर्वाद घाल. जेजू तुज्या नांवान खाता आनी हांव सोत मानतां म्हाका कित्याकूच वायट पडचें ना. हितून एक उदार कोता. एक म्हाजें उदाहरण. हांव दुयेंत जालो. दोतोरांनी म्हाका च्या बंद केली, साकर बंद केली, दूद बंद केलें, शीत बंद केलें, कडी बंद केली आनी कितें बंद केलें आनी कितें ना म्हणलेलें कांय ना. सगळें बंद केलें. आतां जेवण कितें कसो जियेतलो हांव? आनी तेन्ना पवित्र पुस्तकाचें कांय खबर नासली म्हाका. पूण जेन्ना तें 2-3 म्हयने देखून तें जेवण केलें. कितें खावून? लेत्र्यो, माकरोणी कितें तें लेत्र्यो येता न्हू सोप करपाच्यो. हय हय. त्यो उकडून ताका मीठ ना, ताका कांय ना, ताका फोण्ण ना, ताका पियाव ना, कांय ना. बेश्टे उकडून पिवपाच्यो. हें जेवण म्हाजें सुरवातेक. दुयेंतान बरो जावंक जाय तें करूंकूच जाय काय नाका? करूंक जाय. आनी तें केलें. आनी म्हाका तें जेवण नाका, वीट येता कितें जाता म्हणून म्हाजे बायलेन म्हाज्या भुरग्याक आनी आपणाकूय तेंच जेवण केलें म्हाज्या बाराबर. इतलो मोग तेणी म्हाका दिलो. हे तेज्या मोगान हांव जितो उरलो. पूण म्हाका तें जेवण आपणाक दुसरें जेवण करूं ना. दुसरें जेवण केल्यार हांवूय घोडी खायत आसलो. ही तेंचें टेंशन जालें. आनी तें म्हाका तें जेवण करून टायमार तितल्याच टायमाक तें करप आनी तें सकाळचें सांजे ना. आनी तें जेवण जेवन पूण जेन्ना बायबल म्हाका मेवलो
पवित्र पुस्तक म्हाका मेवलें हांव वाचूंक लागलो आनी तेन्ना तिका ती भासावणी म्हाका मेवली. तूं कितें हातां जेयता तें तुका वायट करिना, तें भितर वेता आनी भायर पडटा, पूण भितर सावन तोंडांतल्यान भायर सोदता तें तुका वायट करता. आनी हांव चिंतूंक पडलो कितें भायर पडटा, भितर सावन कितें भायर सोदता, वायट उतरां. म्हाका बरें न्हू, म्हाजें हें जातलें, म्हाका तें जालां, म्हाका डायबिटीज जाल्या, म्हाका प्रेशर जालां, म्हाका आनी कितें जालां, आनी हीच म्हाजीं उतरां म्हाका वायट. आनी पोन्न्या कोरान मेवलें जें तूं कितें उलयताय ताचे वयल्यान तुका जिवीत आनी मरण आहा. म्हणटा तें मरण कोण तयार करता, हांव. पूण नव्या काळान पोत्तून सांगलां भगवंत पावलू, जो देव वो जो जेजू हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक जेजू म्हाका शक्ती दिता. आनी हांव तेन्ना सावन हें उतरां घेवन हांवें म्हळें मोत्तोंक हांव भिवना, कित्याक हांवें मागलेलीं वर्सां देवान म्हाका दिलीं, 2 वर्सां दिलीं. आतां हांव कितेंय खाता, कितेंय पियेता, कितेंय जेयता, कित्याक म्हाज्या सांगाताक जेजू आसा. आनी आयज पळयत जाल्यार हांव कितेंच खायना म्हटलेलो ना, कित्याचेरूच बंदी ना. हालेलुया. ना म्हूण डायबिटीज जावं, म्हाका डायबिटीजान मेळोंक ना, जावं म्हाका आनी कितें जावं, म्हाका कसली भिरांत दिसूंक ना, जावं म्हूण म्हाका कितें थंडी जावं, म्हाका कांय लागना. हांव एकूच उलोवंक सोदतां, जेजू हांव तुजें नांव घेतां आनी हांवें म्हजें जेवण तुज्या नांवाचेर हांव जियेतां. कित्याक तुवें सांगलां जे कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्यां ताका वत्मो आनी जिवीत मेवलां. म्हाका तुजो वत्मो मेवला आनी तुज्या वत्म्यांतल्यान हांव चितो आसां, हांव मरोंक ना आनी मरचोय ना. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हो मनीस 40 आनी 8 वर्सांच्या पिरायेर मरतालो, आयज 74 वर्सां जालीं अजून जितो आसा. हालेलुया. प्रेज ही गॉड. मदलीं वर्सां हांवें मेजूंक जाय कितलीं पळय ती. हालेलुया. थँक्यू जिजस. भुरगेपणार, तरणाटपणार, म्हातारपणार. ओके. फकत जेजू आमकां आतां आमकां मेवला म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक जाय, वय काय ना. जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार, तुजो तरणाटपणार म्हज्या तरणाटपणार. मातार. जेजू तुजें नांव म्हज्या मातारपणार, जेजू सदांच म्हजें भुरग्यापणार. जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार, तरणाटपणार म्हज्या तरणाटपणार. मातारपणार. जेजू तुजें नांव म्हज्या मातारपणार, जेजू सदांच म्हजें. उत्तर म्हळ्यार भुरगेपणार. जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार, तरणाटपणार. जेजू तुजें नांव म्हज्या तरणाटपणार. मातारपणार. जेजू तुजें नांव म्हज्या मातारपणार, जेजू सदांच म्हजें. जेजू सदांच. जेजू सदांच म्हजें. जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी, कश्टांनी. जेजू तुजें नांव म्हज्या म्हज्या कश्टांनी, सुखा दुखांनी. जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी. जेजू. जेजू सदांच म्हजें. म्हज्या कामांनी. जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी, कश्टांनी. जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी, सुखा दुखांनी. जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी. जेजू सदांच म्हजें. जेजू सदांच म्हजें. जेजू सदांच म्हजें. सगळ्या वेळार जेजू म्हजें सांगता. जेजू सदांच म्हजें. कश्टांच्या दुखांच्या वेळार जेजू आसा. जेजू सदांच म्हजें. सगळ्या वेळार जेजू मोग करता. जेजू सदांच म्हजें. जेजू सदांच म्हजें. जेजू सदांच म्हजें. जेजू तुजें नांव. जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या व्हडल्यांनी. जेजू तुजें नांव म्हज्या तरण्यांनी, जेजू सदांच म्हजें. जेजू तुजें नांव म्हज्या भोगणानी.
तुझ्या ओढण्याने जेजू तुझे नाव माझ्या ताळण्याने जेजू सदांच मोजे ताण जेजू सदांच जेजू सदांच मोजे ताण जेजू सदांच मोजे ताण जेजू सदांच मोजे ताण जेजू सदांच मोजे ताण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आत उबारून द्या वखाणणी करात आत वयर उबारात आत देवाक कित्याक आमी आहा म्हणा पळयता देव आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीजस गॉड ब्लेस यू ऑल हांवें तुमकां 2 बरे भाशेन करून दिली तिसरें चवथें उदाहरण करून तांबून बसात बसी आतां गॉड ब्लेस यू तो गायना हेजो तर बूक तर गायनाचो ते उगडन गायना बूक धरी ओ पळय तें पान काडून दवर दी म्हाका दी दी 142 मिस्त्री नंबर कितलो 201 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी सगळ्यांनी गायन म्हटलां आनी म्हणूंक सोंपें वय गायना पूण करूंक आगोट हें म्हणलां करूंक आगोट गायन जावन आसा 2 पावटी मागणी भागवत अगुस्तिनाचे हेजेर शिकवणीचेर आमकां मेळटा कोणें आयकलां जाल्यार कोणें भागवत अगुस्तिनाचें बूक वाचलां जाल्यार वो कोणाची शिकवण कोणा कडल्यान आयकल्या जाल्यार गायन करप आसा 2 पावटी मागणी ताका 2 मिनींग आसा 2 पावटी समजणी आसा तशें हांवें पयल्या 2 हितून हितून कितें म्हणटा तें वर्सांनी तुमकां हांवें उतकी केलो आतां तिसऱ्या वर्सान अशें म्हणटा तो जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी कितें म्हणटा म्हज्या कामांनी आमी कितले फावटी काम करतना जेजूचें नांव घेता खाली हो तोंडान म्हणटा कितले फावटी आमी तारकां तुका जेजूक मुयमा वखाणी तुका जेजूक जेजू तूं म्हजे सवय जें कितें जाय नासलें जेजू जालें थँक्यू जिजस कितें तरी आमी करता काय कोण म्हणलें प्रेज गॉड हांव कोण ना अशें म्हणना पूण हें गायन आमकां शिकयता करपाक हें केलें म्हणून आमकां इनाम मेळ्ळो ना वो हें कोण ना जाणून आमकां लुकसाण जायना पूण आमच्या भावार्था वरवीं आमकां हें देवाचें आपोवणें करपाक कित्याक आमी देवाक भावार्थान स्वता मानता तेन्नाच आमी हें करूंक पावता वय काय ना आमी केलें म्हणून आमकां दुसरें देणें मेवना आनी करिना म्हणून आमकां उणें जायना पूण देणें मेवता आनी उणें जायना फायदो जाता तेन्ना आमकां भावार्थ आहा तेन्ना आमी जेजूची ओळख घेता पळय तेन्ना जेन्ना हें भावार्थान कोत्ता जाल्यार कायदो म्हणून करप ना हिंगा बरयलां म्हणून करप ना सांगलां म्हणून करप ना पूण म्हाजी आशा घालून म्हजो अनुभव घेवन आतांच एक भयण सांगताली म्हाका कोण उगडास ना ब्रदर म्हाका बायबल वाचूंक खूब उमेद आहा आनी सगल्यांक आहा चडशी पूण वाचतना म्हाका जेम येता कितें करपाचें भयणी तूं जेजूचें नांव घेता इल्लेशें उदाहरण दिता म्हाका हांव बायबल वाचतां आनी म्हाका जेम येता म्हाका जेम येयना जावपाक हांव बायबल वाचपाक हांवें कितें करचें पडलें काम करूंक जाय काय ना
कितें तरी कश्ट करूं जाय काय नाका? वय कितें तरी करूं जाय. कितें करचें पडलें? सॉरी, देवाचें उतर बायबल देवाचें उतरूच न्हू बाय. वाचता तेन्ना आमी शिकतात न्हू. पूण देवाचें उतर म्हाका जेम येता, शिकोंक मेळना. कशें कितें करपाचें हांवें? कित्याक जेम येता म्हाका? काडून उडय म्हूण. तें कितें पोटली गो बाय हाज्याची काडून उडय भायरू? हां, आमकां जेम कित्याक येता ती हांवें पयलीं सोदची पडली. उदाहरण दिता तुमकां. आमकां तियात्र आहा आनी तियात्राची आमी तिकेट काडटा काय ना? आनी जाय तो गोत आमकां पयलें कितें आहा जाल्यार आमकां पंच तियात्र मरे उपगोण येता आनी कोदेलचें न्हिदता. तिकेट काडूंक नासली आमी काडलोली. न्हीद येयली आमकां. पळय कित्याक येयली? उमेद ना. उमेद ना. पूण उमेद आमकां येता केन्ना? जेन्ना एक कॉमेडियन येता आनी तो नाचता आनी मुजग वाजता. तो नाचता आनी आमकां आजयता, आमकां वाजय आनी आमकां तेजी उतरां सावन बरीं लागता. तेन्ना आमकां जेम येता? जाल्यार तुमी बायबल वाचता तेन्ना तें उमेदीन समजता. तें वाचलां ती एकूच लायन वाचल्या जाल्यार समजता. जाल्यार तो एक कॉमेडियन जें जायना पळय तें करून दाखयता. जो कॉमेडियन ना पळय तें वय म्हणटा तियात्रान. जाल्यार देवाच्या उतरान जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतरान कितें ना पळय तें तुका मेवता. हें तूं समजलां? आनी हें समजलो तुका जेम येवची ना. वय काय ना? आमकां जेम केन्ना येता? जेन्ना आमकां समजना. आमी वाचता, उमेद आहा, ब्रदरान सांगलां, फादरान मिसार शर्मान सांगलां, सगळें केलां आनी हांव कोत्तां. आतां म्हणकली जाता मागीर कितले फावटी म्हणपाचें ब्रदर? तेका कितले फावटी म्हणपाचें ना. तूं एकूच फावटी म्हूण समजलो जाल्यार पुरो. तुज्या जिवितान काम जालें तुजें. जावं ना जाल्यार 10 फावटी म्हूण काम जातलें. काम जावसर म्हूण उमेद घे, समजणी काड. आनी तशी भयण म्हणटा ती कोण पवित्र आत्म्या कडेन म्हाका वय सांगतली. पवित्र आत्म्या कडेन सांग. पवित्र आत्म्याक कित्याक? खंयच्या पवित्र आत्म्याक सांगतली तुमी? आत्मा हूंय हा? आत्मा तूं. तुवें तुका सांगोंक जाय. तुवें तूंच देवाचें उतर उलोवंक जाय. तूंच पवित्र जावपाक जाय. आनी त्याच पवित्र आत्म्याक सांगतले तूं. आनी कोण येतलो दुसरो पवित्र आत्मो? आनी कोण दुसऱ्याक सांगून दुसरो काम करतलो तुजें? आनी कोण दुसरो तुजी जेम काडून आपूण घेतलो तुका उठ रे म्हणटलो? हांव न्हिदता तुज्या पासत सांगतलो? हांवें जागरण करूंक जायी. जेन्ना हांव समजोंक जावो तो म्हजोच आत्मो हांवें पवित्र करूंक जावो. देवाच्या उतरान भरून, देवाच्या उर्बेन, देवाच्या मोगान हांव फुडें चलोंक जावो. कोणा कडेन आहा? म्हाका कडेन आहा. पूण हांव कोणा कडेन दिता? सिस्टर म्हाजे पासत माग. म्हाका आनी सिस्टर ही उमेद दिता. ब्रदर म्हाजे पासत माग. आनी ब्रदरूय सांगता वय हांव मागता. आनी ती बावडी आशेन उमेदीन घरा वयता, सुसेगाद न्हिदता. दिलेली बसवणी म्हणटा जेवच्या गायांनी बरी जाली. ही पोन्नी हो चालू आहा आमचे कडेन अजून तीच. आमी म्हातारी जाली. जेवच्या गायांनी बरी जाली. आमी म्हातारी जाली. पूण तेजो अनुभव घेवंक ना, तेजी समजणी घेवंक ना. कित्याक लागून तें म्हणोंक जाय, कित्याक काय म्हणटा, कशें तें, कितें तें हांवें विचारूंकूच ना. आनी परतून जाल्यार येता हांव 2 म्हयन्यांनी कंप्लेन करता, ब्रदर हांव बरो जावंक ना. अरे ती मागणी करूं नासतलें. हांव सद्दां कोत्ता मरे. सांजे आनी सगळ्यांनी तांबडा साण कोत्ता. काल एकलो म्हाजो भाव कोण येयलो म्हाजे फुड्यान आनी थंय सांगता जावंकूच ना. हांवें म्हण करूं ना. आवय हांव बोवाड कोत्ता म्हणटा. तूं बोवाड केलें जाल्यार कसलो फायदो? तूं समजोंक जावो. आमी एक जेवण करता. आतां विचारता तुमकां जेवण बरें जातलें? तुमी सगळें कितें जालें? वय कशें कळ्ळें तुमकां?
जिबेर चाकोन तेजी रूच कळ्ळी. हां, जेवण बरें कसता खा म्हणून कळ्ळें. तेच भशेन देवाच्या उताची बसवणी जिबेन चाकले उपरांत तें पळयलां तुमी कशें आहा तें. चाकोन घेयात, चाकोन पडयात, सर कितलो गोड आनी मोवड तो. चाकलां आमी. चाकलें जाल्यार केन्ना सांगोवचें ना, सिस्टर म्हाज्या पासत माग, ब्रादर म्हाज्या पासत माग. म्हणटलीं ब्रादर म्हाका ती एक भास, म्हाका एक भास, म्हाका एक भासावणी दी पळोवया. हें खूंय बरयलें दाखय पळोवया. माग म्हळ्यार आमी कितें कोत्ताय, आमी ब्रादराक कामां लायताय. ब्रादराक कामां लायना काय, सिस्टरी कामां लायना काय, कामाक लायाय पवीत ओतेम्याक. कोणाक लाय? पवीत ओतेम्यांक कामाक लाय. देवान सांगलां हांव तुका एक शराती दितां, तो तुज्या सांगाताक रावतलो, तो तुका शिकयतलो आनी हांवें शिकयलो तुका उगडासाक कोत्तलो. तो शराती देवान दिला आमकां, पवित्र आत्मान दिला, आमच्या सांगाताक आहा, आमी त्या काम दिता ना. देवदूत कोण तर ते सगळे ते देवाची चाकरी कोत्ता. आनी जे कोण आदार जावो ताका आदार दिवं देव ताका धाडटा. आमी सांगलां ओतिम्यांक त्या म्हाका आदार जावो म्हणून. इब्राहिमची चीट पयला 20:14 ही वड. देवदूत कोण तर सगळे तुमी कोण सगळे कुडी ओतम्या तुमी तुमी देवाची चाकरी कोत्ता, देवाक वाकाणटा. ओय मागीर तुमी देवाची चाकरी करता, दुसऱ्याक कित्याक कामाक लायता? पळय तुमच्या ओतम्यांक कित्याक कामाक लायना? कित्याक देवाचें उतर त्या ओतम्यान बरी ना? स्तोत्र 103 ओड 20. पळय देवाचे ओतमे कितले पदवेदार ते. आमी कितली पदवी आनी कितली पदवी आमकां दिल्या ती. (103) verse 20. Verse 3. MJ, verse 20. Chapter 103. Praise God. देवाचो हुकूम पाळटल्यान ताचें उतर आयकतल्या बळवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. Praise the Lord. Hallelujah. कोण आयकता देवाचें उतर? कोण आयकता देवाचें उतर? कोण ते देवदूत? आयज देवदूत कोण? देवाचें उतर आयकता ते. तुमी देवाचें उतर आयकता? तुमी देवदूत जालीं? कारण कित्याक? देवाचें उतर सांगता. सगळे तुमी कितें म्हणलां? बाबा तें मागीर बरय तूं, तें वाचून म्हाजें काम पयलें कर मरे. देवाचो हुकूम पाळटल्या देवाचो हुकूम पाळटले न्हू, देवाचें उतर आयकतले न्हू, ताचें उतर आयकतल्या तें उतर आयकतले न्हू, बळवंत आनी पदवेदार दुतांनो, बोल वोंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगलीं तुमी सरस्वराची वखाणणी करात. जेजूचें नांव तोंडार उच्चारून येवन आर्गां तुका, वाखाणणी तुका, दिनवास तुका, पदवी तुका, जय जय तुका, होगलाक तुका, स्तुती तुका, आराधन तुका, मोहिमा तुका. ही उतरां आसूंक आमच्या तोंडार जेजूच्या नांवाचेर. कोण ते वत तुमी सगळे 1:14 वाच, हिब्रू 1:14. पोन्ने कोरा नेवो करा, हिब्रू 1:14. समजूंक ना? पोतून विचाराय. हां, आयकलां तुमी? नाल्यार ब्रदर कितें शिकयलोलें, बरें सांगलो तेणें, पूण एक काम कळ जावंक ना तें. जो पर्यंत तुमी न्हिदोन उठतलीं समजोंक ना जाल्यार, समजलीं जाल्यार तुमी जागृत जातलीं.
आनी जेम येवची ना उमेद येतली. हालेलुया. जेन्ना हांव बरें काम करता जाल्यार म्हाका बरो पगार येता, म्हाका कामाक वचोंक उगवण लागची ना. पूण म्हाका बरें काम मेळोंक ना जाल्यार पगार म्हाज्या फावो तो म्हाका मेळोंक ना जाल्यार म्हाजें उदारपोशण जायना जाल्यार कामाक गेलोय सारको नाही सारको आसूं रे म्हाजी हाली पळय तें म्हणटली काय ना. आसता भयण म्हाजी स्वत मगो तें स्वत मगो कोणें दोस करूंक सांगली. कित्याक बायलांक ऑर्डर चड ती येता दोशेची आनी दोस एक पळय 200 रुपया, हारीक कोत्यान गेले 150 रुपया. फुडले पाटी दोस करूंक गेल्यार घेतली कित्याक फायदो कांय ना. तेच भाशेन ही एक दोस आसा देवाच्या उतराची. प्रेज द लॉर्ड. वाच रे. देवदूत कोण तर देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे. ते सगळे पुरो ते सगळे आत्मे. कोण आवाज कोण आली भितर कित्याक भिता तुमी. ते सगळे देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे खूंय हा. तुमी कोण आमी कोण देवदूत कोण आमी. देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे. आत्मे कोण देवदूत. देवदूत कोण आमी. मनीस आत्मो काय कूड. आत्मो. हांव आत्मो काय कूड. आत्मो. म्हणून देवाच्या उतर म्हणे हांव देवदूत जालो. आतां हांव देवदूत जावन हांव पयलें वता ते भशेन हांव देवाचो दूत जाल्यार हांव देवाचें काम करतां तें बरयलो आहा. बोलवोन दुतानो. पूण आमी बोलवोन केन्ना जातले केन्ना तेजें काम करतले अशें हांवें पयल्या गायनान केलां. समदीर बरोवन समदीर उदक बरोवन समजाक नेटयता तेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या भितर बरोवन म्हाकाय नेटोवन काडटा. त्या उतराचेर तेजे वयल्यान सगळें गुंतून एक जलो करूंक जावो आमी. मागण्याचो जलो म्हणटा तो हो. मागण्याचो जलो रडण्याचो न्हू म्हाका दी म्हाका हें कर म्हाका तें कर हो जलो मागण्याचो न्हू. मागण्याचो जलो देवाच्या उतर समजणी घेवपाचो आनी आमी बोंबार्देर करपाचो. प्रेज द लॉर्ड. वाच. तेच रे एव्हरी 1:14. देवदूत कोण तर देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे. ते सगळे आत्मे. ते देवाची चाकरी करतात. आमी कोण चाकरी करता. आमी ह्या कित्याक येयल्या देवाचें उतर शिकोवंक. देवाची चाकरी. देवाची चाकरी म्हणल्यार कितें देवान सांगलां तें आयकप. आमी आतां आयकोंक येयल्या देवान कितें सांगलां तें आमी नको. तिरेस आमकां हेजेर मेवता आमी उजार करता आमी आयकता आनी आमी देवाची चाकरी केल्यार आमकां पगार मेवता. कसलो पगार मेवता. आमकां भलायकी मेवता. हेज्यान व्हडलो पगार ना. हेज्यान व्हडली गिरेस्तकाय ना. हांव दुयेंत आसा जाल्यार हांव देवाशी धांवता. हांव बरो जाल्यार देवाशी वचना. वयता कामाक वयता बिजी हांव. पूण दुयेंत जालो जाल्यार खूंय वचोंक तयार आहा. हांव दुयेंत जालो जाल्यार खूंय वचोंक तयार आहा. हांव पिडेस्त जालो हांव दुयेंत जालो देवाचें उतराक हांव केरला गेलो. खंय गेलो केरला गेलो. केन्ना उपास करूंक ना. देवाचें उतर आयकोंक 15 दीस उपास केलो. कांयच खायनासतना कांयच पिनासतना 24 वरांक एक उदक पिवन गरज आसली म्हाका. तामून आसतना देवाचें उतर वाचूंक लागलो रात आनी दीस आनी वाचलें. पवित्र आत्म्यान बोल्लो देवाच्या उतरान बोल्लो. पूण संवसाराचेर नदर मारून संवसाराक पळोवन हांव म्हाकाच पळोवन भिलो. कडकडलो. कित्याक हे उपास करून म्हजी कूड आहा तशी नासलोली. हांवें केन्नाच आरशान पळोवंक नासलें. फकत हो आरसो पळयतालो आनी ह्या आरशान पळोवन हांव शक्तिवंत आसलो. पवित्र पुस्तक वाचून तितून हांव शक्तिवंत बोलवंत जालोलो. तें म्हणटा बोलवंत दुता न्हू. पूण जेन्ना आरशान नदर पडली तशी पेद्रूची नदर जेजूचेर आसली पेद्रू भिवंक ना. ताका दिसतालें आपूण फातराचेर चलता म्हणून. पूण तेजी नदर जेजू येयली काडून तेणें ओसाडीक पयली तुफानाक पयली. तो भिलो. पांय खंय गेले
ओसाडीन गेलो तो बुडोंक लागलो तर बोंब मारली. तेच भाशेन म्हाजी नदर ह्या आरशांतली काडून हांवें संवसारीक आरशान लायली आनी संवसारशान म्हाजें संवसारीक रुपणें दाखयलें. सुकला कडकडलो कांय नाका, म्हाका खबर ना हांव चितो हा काय मेलो मोत्ता म्हूण आतां इतलो भिलो. आनी भायर येवन अशें दिसलें आतां आनीक म्हाका घरा देखून पावपाचो ना, कोण ना एकलो आसलोलो. पूण देवाचें उतर घेवन तेच राती कडेन हांव घरा वचपाचो आसलो. हांवें पवित्र पुस्तक काडलें, वाचलें, पोत्तून आरशान पावलो, तो वारसो घेतलो आनी म्हटलें म्हाका आतां उतर दी. तिका ब्रदरान शिकयलोलें, माग म्हूण सांगोंक शिकोवंक ना, उतर दी. आनी हांवें बायबल घेयलो आनी उलो मारलो म्हाका एक उतर दी, हांव वचपाचो आयज. इतलो लागीं पावलां की गूड नायट करपाचो भिरांतेन संवसाराची आनी हे संवसाराच्या आरशान पळोवन. पूण जेन्ना देवाच्या आरशान गेलो आनी तिका सांगलें, मातशें वाचता एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 4:36, धर्मचो इतिहास 4:20. इतली घोडाई दिली म्हाका देवान, इतली पदवी बोल्ली म्हाज्या भितर की संवसाराच्या आरशान दाखयलोली ती तोडून उडयली, तो आरसो फोडून उडयलो आनी पवित्र आरसो ताजो दवरून आयज तें जिवीत म्हजें करून दाखयलें. हालेलुया. वाच 36. अशें जुजे नांवाचो एक लेवीत सुप्रियेचो एक लेवीत आसलो. पळय हें उतर वाचता आसतना म्हाजें हें उतर घेताच म्हाका उर्बा भरली. कित्याक म्हाजें नांव जुजे, म्हाजें नांव पयसो बरयलां, म्हाज्या नांवान देवान म्हाका उलो मारला. आतां जेन्ना हीं उतरां आयकता तेन्ना म्हाका परतून भावार्थ येता. म्हाका तें उपास आहलो तो सुकलो तें उडास येयना, कित्याक म्हाजें दान मन तितून वयता. आनी हें आरशान पळयलोलें, वो आरसो फुटोवन म्हाजें रुपणें म्हाका दिश्टी पडना, आतां म्हाका देवाचें उतर दिश्टी पडटा. अशें सुप्रियेचो एक जुजे नांवाचो एक लेवीत आसलो. कितें जालें तें पळय आयकात फुडें. ताका दोन दुतांनी बारनाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. बारनाबास तेजें नांव बदललेलें, जुजेचें नांव बारनाबास केल्लें. हें जायते उपरांत म्हाका कळोन येता. देवान म्हाजें नांव बदललें, जुजे आहलें तुजें नांवच काबार केलें. आतां नांव कसलें येयलां म्हाका? वास्को मामा. वास्को मामा म्हळ्यार म्हाका कोणूय वळखता आतां. पूण हें पयलीं म्हाका बरें दिसनासलोलें, तेन्ना नोको आसलोलो, हें उतर मेवलोलें. पूण म्हाका तेजी समजोणी नासली, म्हाका राग येतालो, उपगूण येताली हेज्या नांवाची. पूण जेन्ना समजलें घडलें तेन्ना कळ्ळें. आतां म्हाका कळोन येयलें कितें पळय तें. हें नांव कोणें म्हाका दिलें तें. आनी मामा म्हणल्यार कितें पळय तें. तेज्या पयलें म्हाका मामा म्हणल्यार आमकां गांठी दिसताली, कित्याक आमी गांठयांक मामा म्हणटालीं. सारकें येता उडास तुमकां? आमी म्हणटालीं आदली एक 10-15 वर्सां पयलीं, आतां म्हणना. आनी आतां ताका मामा म्हळ्यार राग येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मागीर वाच. पळय रे खबर जालें? 36 वाच, आनी एक फावटी वाच. अशें जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो पूत, सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बारनाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. प्रेज गॉड, हालेलुया. आयज तीच घडणी म्हाज्या सभेन घडली. धीर दिवपी. आतां हांव कितें करपी लोकांक? हांव कितें कोत्ता आतां तुमकां? धीर दिता. हें देवान आदी फुडें विचून काडलेलें, हें देवान आदी फुडें म्हाका भितर सांबाळून दवरलेलें. पूण तें म्हाका लिपलेलें आसलें, ताका मेळोंक नासलें, देखून हांव कडकडलो, हांव भिलो, हांव पिडेस्त जालो, हांव वस्कोत जालो. पूण जेन्ना तें म्हाका मेवलें, हांवें तें खाल्लें, हांव कितें जालो? शक्तिवंत जालो आनी दुसऱ्याक शक्ती दिवपाचो एक मनीस जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे, ते देवाची चाकरी करतात. जो कोण देवाची चाकरी करता जाल्यार तो दुसऱ्याक आदार दिता. हालेलुया.
हांव देवाची चाकरी करतां, म्हाका ताकत आहा तुका आदार दिवंक. कोण सांगता? देवाचें उतर सांगता. जो कोण देवाची चाकरी करना, आपल्यापणाची चाकरी करता, आपल्याक कितें मेवतलें काय म्हूण चिंता, जाल्यार तेका ताकत आसना. तो हुस्कोत रिती आयदोळ्ळें कांय ना, म्हाका कडेन कांय ना, म्हाका कितें मेळटलें ताका दिल्यार? म्हाका कितें मेळटलें? तेणें म्हाका आपयलां, हांव तेंचे गेल्यार कितें मेळटलें? म्हाका देसवेस वतलो? असली चिंतना. आनी ह्या चिंतनांनी आमी रिती आयदनां, आमी देवदूत जावंक पावना. आमी देवदूत जावंक जाय. आमी देवाचें उतर घेवन, आमी उलोवन, आमी वाचून, आमी समजोन आमची पदवी देवान आमकां दिल्या ती आमी फोर्सान ओडून घेवंक जाय. बाय फोर्स. देवाच्या राज्यांतली आमच्या राज्यांत. आनी जेजून आमकां शिकयलां, तुजें राज आमकां येवंक. फुकट येवचें ना. तुका फुकट घरा कडेन काम करना जाल्यार पेमेंट येवचो ना. पेन्शन दिवन येता जाल्यार तें पयलें काम करून थिंगा आसूंक जाय तुजें. वय काय ना? ब्रदर, वय काय ना? तूं रिटायर आसतलो, पेन्शन घेता आसतलो, मागीर बेश्टें पेन्शन येता? तें आदीं काम केलेलें आसा, तुजें तें कटींग जाल्लेलें आसा, आनी तुवें तें आतां बॅलन्स दवरलेलें आसा, देखून तितूंतल्यान तुका पेन्शन येता. तेच भशेन देवाच्या राज्यानूय आमी काम करूंक जाय, काम घेवंक जाय, आनी आमी देवाचें पेन्शन घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सगल्यो वस्तू संवसारान देवान आमकां करून दाखोवन दवरलेली आसा. आमी त्यो उजार करूंक जाय. आनी उतरां आमकां शिकयता. पोतून 103:20 वाजू. देवाचो हुकूम पाळटल्या देवाचो हुकूम पाळटल्या न्हू, म्हणजे देवाचें काम करतल्या न्हू, वो देवाचें उतर आयकतल्या न्हू, ताचें उतर आयकतले न्हू, आं बोलवून आनी पदवेदार दुतांनो, पदवेदार म्हळ्यार भावार्थाच्या भुरग्यांनू, भावार्थाच्या दुतांनू, सगळीं तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सगळीं देवाची वाखाणणी करात. जी कोण भावार्थान जी येता ती सरस्वराची वाखाणणी करतली. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. 103 स्तोत्र. 103 स्तोत्र वर्स नंबर 20. एकशे पयलें वाचलें एक पावटी, आतां दुसरे पावटी, कित्याक हांव 2 पावटी 3 पावटी तें उलयतां, तुमकां समजोवपाक जाय. आनी तुमी समजोंक ना जाल्यार हेच भाशेन तुमी म्हाका विचारूंक जाय. म्हाका राग येतलो म्हूण चिंतें नाकात, वो म्हाका वायट दिसत म्हूण चिंतें नाकात. तुमी तर विचारता, शिकोवंक सोदता, तितली म्हाका उमेद भोगता. आनी हेंच म्हाजें काम. हांव इतल्या पयशांनी हिंगा कित्याक येयलां? तुमकां शिकोवपाक देवाचें उतर. म्हाजें मागणें देवा कडेन एकूच आहा, सद्दां हांव मागता पळय तेन्ना, बापा हें तुवें म्हाका देणें दिलां. कांय नोको आसतना हें घेवन उबो रावंक म्हाका तें घोटाई आनी बोड दिलां. जाल्यार म्हज्या भाव भयणांक म्हजें उतर आयकतलें हें तुजें उतर म्हणून समजूंक आनी ओडकून घेवंक 2 पावटी तांकां देणें फावो कर. डबल म्हाज्याहून. कित्याक? तुमकां वाचप बरोवप आसा. तुमकां बरे भाशेन समजोंक तुमच्यांनी जाता. देखून हांव तें 2 पावटी तुमकां मागतां. आनी हांव समजतां जरूर देव तुमकां तें दिता म्हूण, हो देवान तुमकां दिलां म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुमी म्हणशात म्हाका म्हाज्या बसत काम ना, ओ हांव बरो ना, म्हाज्या बसत माग. हांव रोखडो डायरेक्ट सांगता, तुका राग येतलो. हांव म्हणटा तूं घरा कोण न्हिदी वचून हांव मागतां. डायरेक्ट सांगता, कोणूय जावं तो. पूण मागीर कितें? तुमी समजनाकात हांव मागना म्हणून. हांव मागतां. पूण कितें मागतां? तुमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागता. तुमचें आतां काम मागूंक आनी हांव तुमकां काम दिवपाक म्हाका कडेन फॅक्टरी ना. तेणें कामाक दवरना जाल्यार म्हाज्यान तुका कामाक आमचेर दवरूंक जावचो ना. जातलें ना. म्हण हांव कशें काम मागतलो आनी तो तुमकां तें दितलो म्हूण हांव कशें सांगतलो? कित्याक देवानूच सांगलां, जेजूनूच सांगलां, हांव मागोन तुका दिता म्हणून न्हय, पूण तुज्या भावार्थान तुका मेवलां. सांगलां? तर म्हाज्यान कशें जेजूच्या वयर चलोवंक जाता?
म्हाज्यानूय जायना हाज्या वयर चलपाक. पूण तुमकां थोड्यां कडेन राग येता आसतलो. ब्रदर मागणें कर रे, आनी ब्रदर मागणें करना शापोता सांगता. हें कोता ब्रदर शापोता सांगता. राग येतलोच न्हू. पूण ती समजोता जाल्यार आनी ती समजी काय दिता जाल्यार तुका राग केन्नाच येवचो ना. कित्याक तूं समजतलो आनी तुजी आस वाडटली ब्रदराचीं उतरां आयकोपाक आनी समजोवपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुमकां वर्सां हांव इतलो पिळेस्त आसलो, मन्नांत आसलो, दुखांत आसलो, पूण हांवें पयलेंच जेन्ना म्हाका पळय कांय ओळख नासली तेन्ना ब्रदरान म्हाज्या पासत माग म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका उतराची रोकडीच 2-3 म्हयन्यांत ओळख मेळ्ळी आनी हांव बॉम्बे पासून पावलो ती वळ फाटाफाट घेवन भोंवपाक, हांवें केन्नाच सांगूंक ना म्हाज्या पासत माग म्हणून. हांव फकत भोंवलो बायबल घेवन बायबलाचीं उतरां काडून शिकपाक. आनी ही पदवी देवान म्हाज्या भितर घातलेली. कित्याक म्हाका तुजें उतर शिकोवंक 2 वर्सां दी. कितें करूंक? देवाचें उतर शिकोवंक. आनी देव उतर म्हाका जिवीत दिता जाल्यार देवाचें उतर शिकपाक हांवें दिला तो म्हाजो प्रॉमीस पुरी करूंक जावो काय नाका आहलो हांवें. आयज देवान म्हाका 27 वर्सां दिली आनी ताका लागून हांव आजुनूय बायबल वाचीत आनी वाचीत आसा. चड वाचना, पयलो चड वाचतालो, थांबोनासलो. दीस नकरात म्हाका जेवण नाका आसलें, पिवण वतलें नाका आसलें, च्या नाका आसली, बायबल मेळ्ळ्यार पुरो आसलो. हांवें 2 वा 3 बायबल काबार केले पिजून वाचून आनी मागीर तेन्ना म्हाका एक भासावणी मेवली. म्हणजे मनशाची देवाची भासावणी न्हू, मनशाची भासावणी मेवली. आनी ताका जालें पळय बायबल पिजोन काबार जालें. हांवें म्हणटा बायबलांत तुवें कितें फायदो काडला? आनी कितें फायदो? बायबल गेले बायबात पयशे नाका बायबल हाडपाक, लुकसाण म्हाका. आनी तेणें सांगलें अरे पिशा तूं जाणा म्हण कितें? इंग्लीश भाशेन म्हणलें एक म्हणणी आहा, डटी बायबल क्लीन क्रिश्चन, क्लीन बायबल डटी क्रिश्चन. बायबल डटी जालो, बायबल पिजलो, पूण तुका शिंवोन हाडलो, तूं नितोड जालो. देवाच्या हातान घोट जाला मरे तूं? म्हणलें वय. जाल्यार बायबलाचे पयशे आनिकूय हाड दुसरो बायबल, तोय काबार कर, आनिकूय हाड तोय काबार कर. तितलो तूं नितोड जातलो. आनी आयज तेंच कळ्ळें म्हाज्या जिवितान. कितलेशे बायबल हाडले, कितलेशे बायबल पिंजले, पूण त्या बायबलाचो वालोर उबो रावन तुमच्या मुखार आसा. आतां ते बायबलाचीं उतरां त्यो भासावण्यो खूंय आसा? भितरच्यान भायर सोदता. आनी ती भायर सोदतना कितें जाता? हांव हुस्को जाता काय गोठायन बसता? हांव नितळ जाता काय मेडो जाता? पातकां धुवन वयता म्हाजी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जिजस. आमकां कडेन जायतें काम आसता, हांव जायतो बिजी आसता, हिंगा थिंगा. पूण एक हांव उगडास कोत्ता तुमकां. दिसाक 1 फावटी तरी 2 तरी भासावण्यो देवाचे वाचात आनी त्यो समजोवंक जाता तितलो प्रयत्न करात. दिसभर चिंतात कितें वाचलां पळय तें. आख्खो बायबल घेवन बसोंक जायना, आख्खो पॅरेग्राफ घेवन बसोंक जायना आमच्यांनी, आख्खें चॅप्टर घेवन बसोंक जायना आमच्यांनी. पूण एक भासावणी घेवन बसोंक जाता काय जायना? दिसभर मनाक उणावता काय जायना? ते भाशेन हांव बायबल शिकलां, ते भाशेन हांव उतरां शिकलां. हांवें सगलीं एके पावटीन वाचूंक ना, जे जाग्याचेर गरजेक पडटा ते उरना आनी ते मागीर घेवन हांव मॅडिटेट करूंक बसलां. आनी जितलें तें कोत्ता तें वयर गेलां. आतां काळजार बरयलोलें आसा. सांगता पुस्तकान आमच्या पोन्न्या कोर्रान तें हाबाकूक चॅप्टर 2. Habakkuk chapter 2, verse number 2 to 4. हें दर्शन.
तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. कितें केलें? देवान म्हाका असो जबाब दिलो. म्हाका कानांतल्यान आयकोवपाक, कानांतल्यान आयकोचें. वाच. ताणें म्हळें, ताणें म्हणलें, हें दर्शन बरोवन दवर. हें दर्शण खूंय बरोवन दवरतले? दर्शण खूंय बरोवंक जाय? जेन्ना हें देवाचो जबाब. पवित्र पुस्तकार उतरां बरयल्या, भासावणेन दिल्या, ते देवान दिल्या. तो देवाचो जबाब. आतां तो जबाब म्हाका गरज पळय हांवें घेवंक जावो देवाचें उतर आनी हांवें म्हाज्या काळजार बरोवपाक जाय. हें दर्शण देखून आतां एक बसवणी घेतली, तूं उलयत रावलो, समजणी काडली, मॅडिटेशन केलें, तुज्या जिवितान घडलें, तूं ऑटोमॅटीक शिकलो. वय काय ना? घडोवंक ना, तुका समजोंक ना, तूं केन्नाच शिकचो ना. अरे कितले फावट म्हणलें कांय जायना, उगडास वचून उरना रे. हांव बायबल जायतो वाचता पूण उगडास उरना ब्रदर, म्हाका जायते जाण सांगताय. पूण कित्याक उरना? तेजी समजणी. कित्याक हांव तें समजोंक ना, म्हाज्या जिवितान तें घडोवंक ना, देखून म्हाका तें उरना. म्हाका घडोवंक ना, म्हाका नाका तें कित्याक वाचूंक जाय हांवें? म्हाका नाका तिंगा कामाक वयता हांव? पगार ना तिंगा नाका तिंगा काम कोत्ता हांव? ना. म्हाका जाय पळय तें. आनी देव दिता तें कितें दिता? बरें तें दिता काय वायट तें दिता? हांव उलयतां तुमचे कडेन, तुमी म्हाका कडेन उलोवपाक तयार आहा? मागीर कित्याक उलयनात तुमी? देव दिता तें कितें? बरें दिता. व्हडल्यान उलयत. हें दोय धांपून पळयता मगो सगलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. वाच बाबा वाच. आयकात हां, बरी भाशेन आयकात. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. ताणें म्हणलें, हें दर्शन बरोवन दवर. हें दर्शण बरोवन दवर. कोणेंय तें सोंपेपणी वाचचे खातीर, सोंपेपणीन वाचचे खातीर तें फळीचेर बरोवन काड. तें फळयेचेर बरोवन काड. आतां हांवें म्हाजे फळयेचेर बरयलां आनी तुमी तें आतां सोंपेपणी वाचूंक जाता. हांव फळये वयले काडून वाचतां, तुमच्यांनी आयकोन तें वाचूंक जाता. आतां काय जायना. कोणेंय तेजो वाचचे खातीर. आनी मागीर दुसरी वाच. फुडें वाच. 2 to 4, 2, 3, 4. कित्याक हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शांती पावतलेंच. प्रेज द लॉर्ड. जें देवान तुका दिला भासावणी, जेन्ना तूं तें समजतलें, तुजो काळ येतलो आनी तें तुका स्वत म्हूण दाखोवन दितलेंच. कित्याक देवाचें उतर स्वत. वय काय ना? देवाचें उतर स्वत. कित्याक हें म्हाज्या जिविताची कथा. हांव तुमकां उदार करतां. हें सोंपेपणीन तुमच्यांनी वाचूंक जाता. म्हाका पळोवंक जाता. तुमी तो पयलो म्हाका पळयलो जाल्यार, आतां पळयत जाल्यार तुमी केन्नाच म्हणचें ना हो तो मनीस म्हूण. केन्नाच म्हणचें ना. कोण एकलो पासून म्हणचो ना. त्या काळावयलें सैम आनी ह्या काळाचें सैम. त्या काळाचो आवाज आनी ह्या काळाचो आवाज. त्या काळाचो आवाज म्हाजो असो आहलो. आनी बायल म्हाजो सांगाती आहाय, ती म्हाका घेवन भोंवताली हिंगा आनी थिंगा. पूण आयज हांव बायलेक घेवन भोंवता. हांव बायलेक आनी भुरग्याक घेवन भोंवता म्हाज्या सांगाताक. आयज हांव ड्रायव्हर जालो. आयज हांव गाडी चलयतां. आयज हांव मोटरसायकल चलयतां. पूण त्या काळार भागवलोलो हें दर्शण. ही उतरां म्हाका त्या काळार मेवलीं आनी हांव थोडे गांठ देवाचो इश्ट जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच. आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शांती पावतलेंच आनी तें फटोवचें ना. ती फटोवचें देवाचें उतर तुवें तर नियाळना, उदगालना, समजला जाल्यार केन्नाच तुका तें फटोवचें ना. पागार दिनासतना तुवें काम केलां तें केन्ना निराशी वयचें ना. तुका पगार मेवतलेंच आनी तें पगार म्हाका मेवलेंच. तें जावन आसा म्हजी भलायकी. आतां म्हज्यान जायती गिरेस्तकाय करूंक जाता आनी हांवें जायती गिरेस्तकाय केली. ह्या फाटल्यान पुडेस जावन, काबार जावन, रिणकारी जावन सगल्यान तितलो देवान म्हाका निवारलो आनी आयज म्हाका जायतो गिरेस्त केला. हालेलुया. थँक्यू जिजस. वाच. आनी तें फटोवचें ना.
कालाव करून हेच जाल्यार तुवें ताची वाट पळयत राव. जरी तर जावंक ना तुज्या जिवितान कितें म्हणटा तें घोडे आडकोन दवरला हूंय तरी सोयतानान दिश्टी पडोंक ना तापून उरलां तोरीय आसा तूं वाट पळय तोरीय आसा उगडास कर कित्याक देवा तुजें उतर सोत तुजें उतर सोत तें म्हाका फटोवचें ना तें केन्नाच ना जावचें ना कित्याक सोत केन्नाच बदल ना तर हें उतर आमकां हक्क आमच्या पांयकोडे झगडो सो एका पांयच्या पांयकोडे गिरेस्तकाय आसा तेचो भुरगो आसा त्या गिरेस्तकायन त्या भुरग्याक हक हा काय ना तो झगडटा काय ना त्या कोडे पांय पुता झगडीं जाता व ना आनी कित्याक लागून गिरेस्तकायेक लागून देवाच्या आनी म्हजी ओ देवाच्या आनी तुजी केन्ना झगडीं जाल्या काय केन्ना केल्या काय आमी कित्याक आमी हक्क नको आमी बी काय देवा केन्ना दितलो तूं दी रे देवा रडटा त्या कोडेन दितलो न्हू तुवें दिलां आनी म्हाका जायें तें म्हाजें तें हांव तुजो पूत ही भलायकी जावन आसा म्हाजें देणें दिवंकूच जाय ती गिरेस्तकाय जावन म्हाजी आसा तें म्हाजें देणें म्हाका हाक मेळोंकूच जावो प्रेज द लॉर्ड हिंगा आमची चूक ना कित्याक तेणें आमकां आपले अभिशेक आपले पूत केल्या तेचो आत्मा आमचेर धाडून आमकां तेणें अभिशेक केल्या आपणे आपणायल्या योग्य वेळ येयली जाल्यार आपल्या खाशा पुताक देखून बापूय लेट कोत्ता पूण पोसक्या पुताक लेट करिना पोसक्याक पुताक चड मोग कोत्ता आनी चड बेगीन ताका दिता दिता काय दिना चड अपुरबाय कोत्ता पोसक्याची नाजाल्यार ताका समाजा मुखार नांव पिड्यार जाता लॉज जाता आनी कितें जाता आनी ताका लागून आपले लॉजेक लागून हो पोसको पाय पोसक्या पुताक बरो कोत्ता तेच भाशेन आमकां देवान आपणायल्या आपल्या पुता वरवीं ताका मरोंक दिला आनी जरी तर आतां आमकां सोडीत जाल्यार जेजूचें नांव पिड्यार जाता जेजूचें नांव पिड्यार जेजू म्हज्या नांवान बापा लागीं माग आनी तो तुका दितलो आनी तो देवान म्हाका दिवंक ना हांवें मागलें जेजूच्या नांवान आनी म्हाका मेळोंक ना जाल्यार नांव कोणाचें पिड्यार जालें जेजूचें तर देवाक नाका जेजूचें नांव पिड्यार करपाक कित्याक देव मनशा सारको न्हय देव एकाच उतराचो आनी देव सोत वय वय आनी ताका लागून थंय सांगता वाच कालाव करून येत जाल्यार ताची वाट पळयत राव काळाव करून वगत जाल्यार तरी म्हणत राव कित्याक कित्याक चड लांबाय करिनासतना चड लांबाय करिनासतना तें येतोलेंच पळय जाचें काळीज प्रमाणीक न्हय ती मोडोन पडटली ती मोडोन पडटली ताचें काडीच प्रमाणीक न्हय ती मोडोन पडटली म्हळ्यार आमी विस्वासी न्हय प्रमाणीकपण म्हळ्यार कितें विस्वासीपण आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार देव बाप आमचो भावार्थ आमचो व्हड बांदार देव बाप आमचो मोगाळ बापूय देवपूत आमचो व्हडलो आं पातशाय Sorry? व्हडलो पातशाय व्हड तो पातशाय तें तो मागयलें भितर समजूंक ना म्हाका प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया पूण हीं उतरां घेता आमी आनी ह्या सांगता आनी तेन्ना ही मेडिटेशन करून हें घेवन आमी तर करीत रावत जाल्यार देवाक चुकोना आनी देवाक दिना रावोंक नाका देवाक आमकां दिवंकूच जाय आनी खूंय सांगता देव Jeremiah 29:11 वाच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कोण निल्ल्याय ती म्हणाय प्रेज द लॉर्ड कोण निल्ल्याय ती म्हणाय प्रेज द लॉर्ड पळय निल्ल्याय ती म्हणटाय पळय आयकाय दोन पावटी म्हणलें तिरूय त्याच म्हणटाय प्रेज द लॉर्ड कोण निल्ल्याय ती म्हणाय प्रेज द लॉर्ड कितें पळय 29:11 एकोणतीस इकरा प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. निल्यांची म्हणणं काय हालेलुया. Hallelujah. म्हणणं काय सारखी आनी निल्यांची म्हणणं काय दिदोंग ना ती म्हणाय तिणें म्हटलां ही सगळी निल्ल्याई हिणें कोणेच म्हणूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जिजस. Thank you, Jesus. ऐका दिल्लें ताका चुकतलें हें व्हडलें देणें व्हडलो गिफ्ट हो देवान आमकां बसायलेलो व्हडलो गिफ्ट हो समजत जाल्यार आमी केन्नाच निराशी जावची ना. चलती बसवणी सगळ्यांनी वाचल्या सगळ्यांक खबर आसा पूण तो भितरलो रोस खबर ना. जशें उशीक भितर भितर अदीक अदीक चड रोस येता केन्ना ती चड फावटी गाण्यान घालून काडटा वय काय ना. तेच भशेन हे देवाच्या बासावणेची आमी पोतून पोतून गाण्यान घालीत जाल्यार ते व्हडतो रोस व्हडती गोडसाण आमकां मेळोंक जाता आनी मेवता जो कोण पातयेता ताका. प्रेज द लॉर्ड. वाच बाबा हो रोस काडाय ह्या बासावणेचो. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा. कोण म्हणटा ब्रादर म्हणना शेजारी म्हणना आनी कोण म्हणना देव म्हणटा. तुका आनी म्हाका सांगता सर्वेस्वर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आमचे विशीं कोणाच्या मनान देवाच्या मनांत आमच्या विशीं कोणाच्या मनान देवाच्या मनांत देवाच्या मनान म्हणजे आसा ती येवजण हांव जाणो कोण जाणा देव जाणो. खबर आहा तुमकां देवा कडेन आमची येवजण कसली आहा म्हूण खबर आहा तुमकां. बेश्टें वय म्हण नाकात ना. आतां आयकोन बरे भशेन उगडासुरात शिकात आनी देवाचेर पातयेवन रावात. देवाक आमच्या एक एकल्या विशीं कितें तरी येवजण आसा. कोणूच देवाचीं भुरगीं देवाक नाका रस्त्यार पडलेलीं. कोणाच खंयच्याच भुरग्याक देवाक नाका पांगडी जालेलीं. देवाक नाका आपली खंयचीच भुरगीं उपाशी आसलेलीं. देखून देवान एक येवजण तयार केल्या आनी ती देवाचे मदीन आसा. आनी जेन्ना ती येवजण आमी जर आपणायता जाल्यार जरूर देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्यांनी जिवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच येवजण म्हणजे मनांत आसा. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची. ती येवजण म्हणल्यार आहा शांती काय आमकां. शांती ना म्हज्या आत्म्याक शांती ना म्हज्या जिवाक. आं आं तुजे भायर म्हण आहा हांव व्हेरी गूड हांव नको आहलो तें आं. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां शांती ना आनी देव सांगता देवाची येवजण शांती दिवपाची. कितें दिवपाची शांती दिवपाची. आमी जाणा काय आमकां देव शांती दी समजिकाय दिता बरेंपण दिता आमचो मोग कोत्ता. ही येवजण आमी करता काय देवा कडेन आहा ही आनी म्हाका मेळोंक शकता हांव जाणा काय. हें आयकात बरे भशेन. वाच कंप्लीट वाच. ती येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची नोस हाडपाची न्हय. वाच वाच. ही येवजण तुमकां बरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. पुरो. आतां आयकात देवाचे मोतीन कितलो बरो तयार केलेलो फुडार आमकां आसा. देवाची येवजण कितल्या बरी आसा. पयले सुवात देवान शांती दिवपाची आमचेर नोश्ट येवपाचें ना आमचेर कोश्ट येवपाचें ना. आनी जे नोश्ट आनी कोश्ट आमचेर येता ही देवाची येवजण न्हू. येवजण कोणाची दुस्मानाची एका चोराची. तुजें घर चोडून व्हरोंक तुज्या गुच्छाची तुज्या पांयची आनी मांयची येवजण आसना दुस्मान सोदता वय काय ना. तेच भशेन हें आमचें घर देवाच्या आत्म्याचें मंदीर. पूण ह्या मंदिराक किडो लागता. ह्या मंदिराक चोर लागता. हें मंदीर चोर नोत्ता फोडटा म्हळ्यार कॅन्सर लागता पिडा लागता अस्कोताय लागता भिरांत लागता. आनी देव म्हणटा हें करपाचें आपणाची येवजण ना हें म्हजें काम न्हू. हें काम कोणाचें सैतानाचें. जॉन 10:10 वाच.
येवजणीक लागू करया परतून येवपाक जाय आं तें घालून दवर. थँक्यू जिजस. देवाचे विशेष आसा कोश टाळपाचें ना, नोश टाळपाची ना. आमच्या तितलेंच घेतला. वाच. चोर येता तो फकत चोरूंक, चोर येता तो फकत चोरूंक, चोरूंक मारून उडोवंक आनी मारूंक. चोर येता तो फकत चोरूंक आनी मारून उडोवंक. आनी इबाड करूंक येता. इबाड करूंक. आनी हांव आयला तो तुमकां तांकां जिवीत मेळचे खातीर. हांव आयला तो तुमकां जिवीत दिवचे खातीर आनी परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर हांव आयलां. आतां देव दिता तें जिवीत, चोर चोरता आमचें जिवीत. आतां जे मनशाक 3 भाग आसा. कितले भाग आसा? कूड, आत्मो, जिवीत. आनी मोलादीक भाग आत्मो चलोवपाक आनी कूड चलोवपाक तेजें नांव जिवीत. आतां हें जिवीत चल्लें जाल्यार सैतानान आपणाचो करूंक जाता आमकां. आमचें जिवीत सैतानाक दिलें जाल्यार आमी फटवलीं. समजलें? जिवीत म्हणल्यार कितें? जिवीत कितें? आतां कितें सांगलें तुमकां हें? जें कितें हांव आयकोतां, फटकिरी आयकलें आनी जिविताक भाग दिलो. जें कितें पळयतां, वायट पळयलें आनी जिविताक भाग दिलो. आनी हेंच सैतान आमकां दिता आनी आमचें जिवीत चोत्ता. आमी तें व्हरोन कुडीक दिता. जरी तर हें जिवीत आमी देवान सांगलां तुजें नोश न्हू कोश येवपाचें ना, देवाचे मोतीन ना. आनी हें तर हांव चिंतान देवाक तर वाखाणटा जाल्यार म्हाका नोश आनी कोश लागना. म्हळ्यार पिडा दुयेंस म्हाका लागना. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान आसा जाल्यार. खंय हांव जाल्यार तिका जेरमाया 29:11 तें सांगता. हिंगा जॉनान सांगता चोर येयला तो चोरूंक, मारून उडोवंक, इबाड करूंक. तो चोर कोण? भांगार चोरता तो चोर न्हू. हो चोर तुजें जिवीत चोरता. हो चोर तुजी भलायकी चोरता. हो चोर तुजी आशा चोरता आनी तुका संवसारीक आशेन धाडटा. हो चोर तुजो मोग चोरता. तसलो चोर हो. आनी तेजें नांव कितें? तेजें नांव कितें? निलायती जबाब दियाय, व्हडल्यान दियाय मातशी. त्या चोराचें नांव कितें? कोण जबाब दिना? एवढें पळयता. तो चोर येयला तो चोरूंक, मारून उडोवंक, इबाड करूंक. त्या चोराचें नांव कितें? सैतान. व्हेरी गूड. गॉड ब्लेस यू. म्हणटच आतां आमी आमचें जिवीत चोरूंक दिवया काय देवाच्या उतरान धांवडावंक दिवया? जायें तुमकां देवाचें उतर? पळयात, आयकात बरे भशेन. वाच आतां. जेरमाया 29:11 हें समजून घेयात. सर्वेस्पोर ही व्हडली बसावणी आमच्या जिविताक. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. आपूण जाणा. कोण जाणा? देव जाणा. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची. फर्स्ट पयली शांती जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ. जेजू संवसारांत येयलो आनी जेजू मेलो, परतून येयलो, जेजून शांती दिली. आनी ती शांती आयज पासून जेजू दियत आहा आमकां. पूण आमी जाणा काय? आमी वच शांती म्हणोंक जाणा. शांती कसलें फळ? शांती म्हाका कितें दिता? शांती म्हाजें आख्खें जिवीत सांबाळटा. फर्स्ट येवजण शांती दिवपाची. म्हाजे नोश काडपाची न्हय. नोश काडपाची न्हय. येवजण म्हणल्यार तुमकां बरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आयकलां सगल्यांनी? समजता? समजल्यार सगलीं? व्हडल्यान जावप दे. वय जालें वय ना जाल्यार ना म्हणाय. लिहू म्हणटाय, भियोन म्हणटाय दिसताय. बरोवंच म्हणल्यार कितें?
येवजण म्हणल्यार तुमकां बरोवशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळून दवरला. काय बरी उतरां आसा ही? आसा काय ना? जाल्यार बरोवसो म्हणल्यार कितें? खंयचो बरोवसो म्हजो बरो फुडार सांबाळला म्हाका हें हांव जाणा जावंक जाय काय नाका? आतां तुमी म्हाका सांगात बरोवसो म्हणल्यार कितें? रोमन्स 5:5 हो बरोवसो आमकां फटयना. आतां तुमी सांगना म्हणून इतलो पयस हिंगा थिंगा धांवचो पडटा म्हाका. फॉरस वाडटा म्हाका. थंय फोर्सायता म्हाका तुमी आतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण तुमच्या मोगा पासत हांव तयार आसा. हो बरोवसो तुमी उलयतूच जाल्यार म्हाज्यान तुमकां फोर्स आनी काक कश्ट करूंक तुमकां आनी म्हाका एकठांय करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच. हो बरोवसो आमकां फटयना. म्हणत सगलीं सगलीं म्हणत व्हडली ताडन. हो बरोवसो आमकां आं कित्याक कित्याक आमकां दिल्ल्या आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी काळजांनी आपलो मोग ओतला. देव पळय देवाचो मोग. देव कोण? मोग. आनी देव खंय आसा आतां? आमच्या काळजांनी. आतां हांव बरोसो म्हळ्यार कितें समजलें तुमी? हो बरोसो जावन आसा देवाची बासावणी ती सत. हो बरोसो आमकां फटयना. सांगला. आनी ह्या बरोवशा उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. म्हणल्यार देवान जी बासावणी दिल्या ती बासावणी देव पुरी करून आमकां दिता. जर आमकां बावडता आसत जाल्यार बरोवसो दिवंक जाता. देवान बरोवसो दिलो. देवान बरोवसो दिलो. आसोसणूय दिलें. आतां तो बरोवसो पुरी करपाक कोणा कडेन आहा? त्या कडेन काय तुकोडे म्हाकोडे आहा? म्हाकोडे आहा. त्या उतराचेर हांवें बाबाड दवरूंक मोकोडे आसा. देवाक वाखाणणी करूंक देवाची तुस्त करूंक दिला म्हणून आनी तें हांवें स्विकार करूंक मोकोडे आसा. देव तो जेरामाय हितून सांगता. वाच आतां जेरामाय 29:11 वाच. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. सुरेशपूर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. हांव जाणा. कोण जाणा? देव जाणा. ब्रादर न्हू. देव जाणा. मागीर ती येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची नोश हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरोवशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. म्हणजे भासावणे वरवीं बरेपणां कितें आसा ती तुमकां दिलेली आसा. ती आमकां दिलेली आसा. एका दुयेंसाक वखद दिलेलें आसा. एका गरीबाक बुजवण दिलोली आसा. एका पिडेस्ताक वखद आसा. एका उदेशी एक गूण बरोवशाचो आसा. आनी ती जावन आसा एक बासावणी. देखून त्या पुस्तकान 8,000 वयर बासावण्यो आसात. आनी ह्यो बासावण्यो येवपाक देवान आमकां अधिकार दिला. प्रॉमीस दिला. बरोवसो दिला. आतां तो बरोवसो आमी घेवंक जाय. उदाहरण दिता. हांव वायझिंगासर येयलो. म्हाका आमच्या ब्रदरान लेजलीन फोन केलो आनी मामा केन्ना येता तूं? 2-3 दिसां पयलो फोन म्हाका सोमारा फोन केलो. सोमारा कॉमेस जाल्ले न्हू. हय. म्हणल्यार हांवें म्हणलें बाबा मातसो ना मातसो बिजी कित्याक हांव भायर वयतां. आनी भायर म्हणल्यार कितें समजताय? UK वयता. आतांचे चडशे UK वयता. वय काय ना? ना जाल्यार मागीर गाल्फान वयता एक काम करपाक. आनी तशें कोण दिसता जायत थोड्यांक. नाल्यार गोळे तुराक वयता जायत. आतां सिजन न्हू गरमेचो. काश्मीर वयता वो उटी वयता. अशें कितें जायत.
पूण आयकोतल्यान सारकें आयकोंक ना, समजोंक ना. तो आसलो, तो बरे भाशेन जाणा हांवें केन्ना पासपोर्ट करूंक ना आनी मोडे पासपोर्टूय ना, हो भायर कसो वयतलो रेशन कार्ड घेवन. कितें घेवन वयतलो रेशन कार्ड घेवन. मामा मामा खंय भायर? अरे बाबा हांव सो दर्यान वयता न्हू, आतां मातसो पावसाचे दीस म्हणूच आनी मातसो बिजी उरता आनीक वेळ जाता, टायम पावना 11, 11:30, 12 आनी मागीर कांसार जाता, उदक नाता आनी बायल आहा म्हाजी मम्मी ती बाजाराक वयता कितें मेवता तें व्हरोन दिवपाक. कोको मेमे दिसपटो ग्रास करून आमी आमचे संवसार चलयता. ताका लागून 1-2-3 म्हयने ह्या पावसाच्या म्हयने हांव येयना अशें म्हणून. आतां तूं हिंगा केन्ना येता? हांवें म्हणलें बिरेस्ताराक येता. आयज हांवें सगळें बंद दवरलां आनी आयज बिरेस्ताराक हांव हिंगा येयला. आयज भायर वचोंक ना, पासपोर्ट कॅन्सल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आर्गां जेजूक. तर हो बरोसो आमकां फटयना. आतां हांवें तो ताका सांगलेलें हांव येयना म्हणल्यार हांव येयना सांगता, वय काय ना. पूण तेचो मोग म्हाका तार दिना. ताणें म्हाका उलो तूं केन्ना येता? आनी ती येवजण घेवन आनी ताणें म्हाका सांगलें मामा फूल सेशन तूं फूल दीसभर तुवें घेवचो जाता? हांवें म्हणलें वय. हांव देवा पासत कितेंय करूंक तयार आसा. कित्याक म्हाजी एक पाटी चाई दिली बावल्याक, पूण तें बावलें थांबता चाई काबार जावसर. थांबता गो बाय तें, भुरग्यांक कशीं फटयता आमी. बावलें हाडटा आनी चाई दिता आनी भुरग्यां रडटा जाल्यार पासून तें आपुणूय कित्याक मारता. तसलो बावलो हांव. म्हाका एक पाटी तो चाई पडली जाल्यार हांवूच नको कसो नाचपाचो पळय तो. पूण बेश्टो ना, फक्त देवाचें उतर घेवन. आनी तें उतर म्हाका त्या त्या जाग्याचेर बसोंक जाय. हांव म्हाजे पदवेन करिना, म्हाज्या व्हडपणान करिना, पूण हांव एक देवाचो उपकारी. देवान म्हाका पवित्र आत्मो दिला, त्या पवित्र आत्मो म्हाका चलयता. आनी हो सुरवातेक सावनूच म्हाज्या जिवितें कोमेस कोत्ता तेन्ना सावनूच पवित्र आत्म्यानूच म्हाका शिकयला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितें वाचता वाचू? म्हणून तुमी चिंतशात हांव भायर वयता म्हणून दुसरे फावट येता तेन्ना हांव आसचो ना म्हणिका. हांव आसतलों. 29:11 जाय उरला तें आनीक 11, 12, 13. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमचे विशीं तुमच्या विशीं म्हज्या मनान आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश टाळपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. आमकां फुडार बरो जावं काय वायट जावं. आनी फुडार कोणाच्यान दिवं येता? फक्त देवाचो. हांवें तो बरोसो घेवंक जाय. देवान दिला पळय तो म्हजो फुडार हांवें तयार करूंक जाय. वय काय ना. म्हाका जाय तशें हांवें चलोवंक जाय काय देवाक जाय तशें चलोवंक जाय? देवाक जाय तशें. जातलें म्हाकोडे ना, जावचें ना. हांव देवाचें उतर शिकोवंक जावं पयलो, देवाच्या उतराचेर पातयेवंक जावं पयलो, मागीर म्हाकोडेन जातली. प्रेज द लॉर्ड. आमी सगळीं चुकता जाल्यार थिंगा आमी म्हणटात देवा कडेन. देवा आमचो फुडार देवा कडेन ना, आमचो फुडार आम कडेन आहा. म्हणून जें पुस्तक 18:21 सांगता, तुज्या तोंडान तूं कितें उलयताय ताजे वेल्यान तुका जिवीत ओ मरण आसा. तो देवान दवरला, आपणा कडेन दवरला, जिबेर दिला. आनी जीब एकदम मारेकार हातीयर, ल्हान सांदो पूण एकदम मारेकार, एकदम पदवेदार हातीयर ती जीब म्हाजी दर एका मनशाची. प्रेज द लॉर्ड. ते फुडें वच बाबा. तुमी म्हजेशी येवन आमी कोणाशी येता? आतां कोणाशी येयले आमी? ब्रदराशी येयले, देवाच्या उतराशी येयल्यात, रेतीराक येयल्यात. रेतीर म्हणल्यार कितें तो तरी आमी आयकलां, जाणा काय आमी? कोण एकलो पूण म्हाका सांगा रेतीर म्हणल्यार कितें?
बाय भयणी म्हाजी एकदम मोगाच्यो, देवाच्या मोगाच्यो, रितीराच्या मोगाच्यो, मिसाच्या मोगाच्यो, आनी केन्नाय वर्साक एक फावटी घरान लादिनूय करूंक जायी, लादिनीच्याय मोगाच्यो, सायवीण म्हाज्यो, माग आमचे पासून, माग आमचे पासून, माग आमचे पासून, मागोत आहा. पूण रेतीर म्हणल्यार कितें? व्हेरी गूड. जे म्हाका कितें जाय तेंच. रेतीर जावन आसा एक ओतम्याक जेवण. आमी बरें जेवण खूंय कोत्ता? पाटयेक कोत्ता. बरें जेवण खूंय कोत्ता आमी? पाटयेक कोत्ता. घरान सदां शीतकडी, बड्डे खातीरूच पार्टी. भायलो लोक येता, बरें बरें जेयता, वयता. गोंयचे हांवें वयली, हांव भायले कडेन झगडटा केन्नाय. आगो सदां म्हाका तूं शीतकडी घालून दिता, आनी कोणूय येता पळय तेन्ना चोर येता तेन्ना बरें चिकन आनी हें तें हाडून तें कोतवळ्ळें म्हाका शाकोती वयतली कोत्ता. आनी बायल म्हणटा तुकाय मेवता तेंकाय मेवता. कित्याक? बड्डे हेच्या नांवान. बड्डे तेंचो न्हू, बड्डे कोणाचो? म्हाजो. आनी म्हाज्या बड्डेच्या नांवान तेंकां पार्टी मेवता. तेच भाशेन ही पार्टी ओतम्याक आमी दिता जाल्यार जाल्यार कोणाच्या नांवान? रेतीराच्या नांवान. रेट्रीट. त्रीट जावन एक पार्टी. आनी पार्टी फकत ओतम्याक. आनी ओतमो बरो आसत जाल्यार, सुरक्षीत जाल्यार तुजी कूड तंदुरुस्त. तुजे कुडीक एक कीड देखून आदवची ना. कित्याक? ओतम्याक पाटी गोड आसा, ओतम्याक जेवण बरें आसा, ओतमो दादोशी आसा, ओतमो खुशाल आसा, ओतमो देवाच्या उतरान भरलेलो आसा. जाल्यार तुजे कुडीक केन्ना कांय जावचें ना. एक उदाहरण दिता किडीचें. तुमी लाकडां पळयल्यांत? एवडेन पळयता आमी लाकडां, कातरलेलीं मोटी मोटी लाकडां आसतात, आनी तेजी ती लाकडां उडयतात कातरता आनी तेरेफेंत चड तें उरल्या उपरांत कितें जाता ते लाकडां? किडो पडटा. येदे मोटे पोट भरत जाल्यार बुराक पडटा. आनी ते किडे तितून लाकडान भितर आसता. ती लाकडां सुकता वर्शी. ते किडे मोत्ता? ना. पूण ते किडे केन्ना मोत्ता? जेन्ना तें लाकूड काडून उज्यान घालता, तें लाकूड लासता, ती गोरमी जाता, तेन्ना ते किडे येवन भायर पडटा आनी तेन्ना ते मोत्ता. तेच भाशेन ही पार्टी आमकां मेवता. देवाचें उतर तो उजो, तें उतर उजो आमकां आमच्या ओतम्यांक मेवता. तो उजो पेट्टा तेन्ना किडे लागलेले आसा वायट उतरांचे, वायट चिंतनाचे, वायट कुन्याचे, ते भायर पडटा ते किड्या भाशेन. आनी पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या भितर पेरवता. मोगाचो, शांतीचो, अपुरबायेचो हो सगलो उजो आमच्या भितर पेरवता. ही जावन आसा रेतीर. रेतीर बेश्टो न्हू, पेकोवणी घेवपाचो रेतीर न्हू, म्हाज्या पासत माग रेतीर न्हू. रेतीर जावन आसा देवाचे उतर कशे भाशेन शिकोवन आनी उजार करून हांवें म्हाजें जिवीत बदलून दुसऱ्याच्या जिविताक उत्तेजन दिवपाक. म्हाजो किडो भायर उडोवन दुसऱ्याच्या जिवितालो किडो भायर उडोवपाक. हालेलुया. थँक्यू जिजस. कळ्ळें रेतीर म्हळ्यार कितें? हां, थँक्यू जिजस. हालेलुया. वाच रे बाबा. तुम्ही म्हजेशी येवन, तुमी म्हजेशी येवन, आमी रेतीराक येवन म्हाका उलो मारतात देवाक उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना आनी मागणें करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो. देव आमचें आयकतलो. आतां मागणें कितें? आमी देवाशी येयल्या काय कोणाशी येयल्यात? कोणाशी आयल्यात? जाणात तुमी देवाशी येयल्या म्हणून? दिश्टी पडटा देव? आहा देव? आयकोच येना म्हाका तुमचे. म्हाजो आवाज म्हाकाच आयकोंक येता. कोणाशी आयल्यान तुमी? मातशें वॉल्यूम बाबा, मातसो वॉल्यूम कोण ना मरे गा तो म्हाजो न्हू, हो न्हू बाबा, हो वॉल्यूम न्हू, हो वॉल्यूम वाडय मातसो, परजेचो वॉल्यूम वाडय. ताका सांग ती उलयना जाल्यार तूं आमकां लॉस कोत्ता म्हणून. हो आयजूच येयला आनी जाल्यार म्हणटलो तुमी कांयच ताका उत्तेजन दिवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आतां मातसो वॉल्यूम वाडलो. व्हेरी गूड. हां, देव बरें करूं. अर्गांचे चूक, अर्गांचे चूक. आतां वाच रे बाबा. तुम्ही म्हजेशी येवन तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना तेन्ना हांव तुमचें हांव आयकतलो. तुमचें आयकतलो. समजता आमी? आमी रितीराक येयल्यात. कोणाशी आयल्यात आमी? देवाशी. आमी देवाक उलो मारता काय? देवाक उलो मारता काय? देवाक कसो उलो मारप? देवा कडेन कशें उलोवप जावप? कशें उलोवप? देवाक कसो उलो मारप? देव खंयचे मागणे आमचे आयकता? म्हाका दी, हांव दुयेंत आहा, म्हाका बरो कर, हांव बेकार आहा, म्हाका काम दी, हे मागणें देव आयकता? आनी हें देव आतां दिता? हें देवान दिलेलें आसा. देवाक आर्गां दिवंक जाय पयलीं. देवाक वाखाणूंक जावो. देवान आनी ह्या रेतीराक येवनूच आमी शिंकतात. हिंगा शिकोवण मेवता. आमी देवाशी आयल्यात आनी देवाक उलो मारतात. देवाक आर्गां वाखाणणी. हालेलुया, प्रेज, थँक्यू जेजस, हालेलुया, वाखाणणी तुका, दिनवास तुका. जेन्ना हें मागणें तेन्ना मागतात. हें मागणें, खरें मागणें म्हणून. आनी जेन्ना हें उलयता तेन्ना देवाचें उतरूच आमकां सांगता. 1 कोरिंथकार 14:2 विचित्र भाशेन उलयता. तें देवा कडेन उलयता, मनशा कडेन न्हय. ती मागणें करतात देवा कडेन. जशें हांवें आतां 2 पावटी 3 पावटी सुरवात केली. 2 पावटी 3 पावटी हांवें तें मागणें जालें. हालेलुया, राबाशी राबालाबा शका लाबाशी तटे देरेलुया. केलें काय करूंक ना. केलें. हांव जाणा कितें म्हटलां तें हांवें. हांव जाणा कितें मागलां तें हांवें. पूण देव जाणा म्हाका कितें जायें तें. ओय ना न्हू. देव तुमकां उलोय सांगता हांव. गोंवटी हालय नाकात. देव जाणा म्हाका कितें जायें तें. आनी हें बरयलां. देवाक म्हाज्या भितर गूड आहा तो देवाक सगळी खबर आसा म्हाका कितें जायें कितें नाका तें. जिवाच्या शिवर्थान दुसऱ्या विसरान 25 वडीन सांगलां. आमच्या भितर येवजण आसा ती सगळी देवाक कळीत आसा. आमी गोडे नको. आमकां कडेन आमची येवजण दुसरी आसता. आनी ताका लागून म्हणटा तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तें हांव तुमचें आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. त्या फुडें तुम्ही म्हाका सोदतात तेन्ना तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. हांव तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळजान. सगळ्या. एक पयलो उदाहरण. सगळ्या काळजान. म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो. हांव तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर. आतां सगळें काडीत म्हणल्यार कितें? एकेच बासावणेन कितले गूठ लिपलेले आसा आनी आमकां ते शेणलेले आसा. वय काय ना? म्हण आमी तें सोदूंक जाय काय ना? आनी देव सांगता सोदतात तेन्ना. देवाचें उतर सांगता. आमी देवाशी येतात, मागणें करतात, पूण आमी देवाक सोदता काय? सोदता तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. केन्ना? कशें सोदप? आनी सगळ्याक अडचण. कशें सोदप? एक एक बासावणी देवाची म्हाका गरज आसा जायी तें हांवें सोदून काडूंक जाय. देखून मातयेवाच्या शिवर्तमानान 27 वरान 7 वडीन सांगलां, जेजून शिकयलां, मागात दितलो, सोदात मेवतले, दारार मारात उगडटले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोदप कितें? बासावण्यो. एका एका गरजेक आमकां बासावण्यो दिलेल्यो आसा. जावं पोन्नो कोरार जावं नव्या कोरारान. तरी म्हाका काम ना, हांव काम देवा कडेन मागोंक वयता. पूण देव कितें म्हणटा? बासावणी आहा. ती बासावणी घे. खंयची घेतली? ना फिलिपीन 4:19 म्हजो देव उदारपणान सगल्या म्हज्या गरजांनी जेजू क्रिस्ता वरी म्हज्या गरजांनी म्हाका पावतलो. म्हळें पावलो. आनी कितें जालां? आनी हांव दुयेंत जालां. 1 Peter 2:24 स्वताची सगळ्यांची तोंडाची आनी वडकीची आनी आवडीची बासावणी. जेजूच्या कांयानी हांव बरो जालां, पूण मदलीं उतरां सोडून दिल्या. मदली शिकोवन सोडून दिल्या. सगळ्या काळजांनी येवंक नात. पातकाक फाटून हांव जिवोचे खातीर हांवें पातकाचो उगडास करूंक ना. पातकाक फाटूय करूंक ना. पातक कितें तें हांव नको.
देवच्या गायने हांव बरो जाला, देवच्या गायने हांव बरो जाला, देवच्या गायने हांव बरो जाला, पूण म्हजें चिंतना. आनी देवाचें उतर समज आपलें पातोक ओडकोन पातोक देव बोगशिता. हांवें ओडकोन घेवंक ना, म्हाजें पातोक बोगशिना पूण ओडकोन जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जाला, खुर्साचेर नदर मारूंक जाय, जेजूची ओळख घेवंक जाय, जेजू तें म्हाज्या पासत सोंसलां, तुजें रगत तें वारोयलां. तेन्नाच हांव म्हाज्या पातकाक फाट कोत्ता, कित्याक हांव म्हजेच चुचुरे कोत्ता. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जिजस. आनी ताका लागून ही भासावणी आमची बेगीन पुरी जाता जाल्यार आख्खी भासावणी आमी घेवंक जायी आनी एक एक उतर मॅडिटेट करूंक म्हळ्यार नियाळूंक जाय. आख्खे भासावणेन कितलींशीं उतरां आहा तिका, त्या उतरां आमी समजोवंक जायी, त्या उतराची आमी ओळख घेवंक जायी. त्या उतरान जिवीत आसा, त्या उतरान कितें आसा? जिवीत आसा. आनी हें देवानूच सांगलां. म्हणणेचें पुस्तक 4:20 प्रोवर्ब्स 4:20 20 ते 22 म्हणणेचें पुस्तक. सगळीं पदवी उतरां आसा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, मातशे दोळे मोठे करून म्हाका पळया. हालेलुया, मातशे दोळे मोठे करून म्हाका पळया. दोळे धांपून बारीक करून म्हाका पळयता तूं म्हाका बरें दिसना. मातशे दोळे मोठे करून पळयात. बारीक नदर मारता जाल्यार कितें दिसताशें दुसरे भशेन, आडयें तिडयें कशें. प्रेज गॉड. गूड. आय लव दीस एक्शन. दोळे मोठे करून म्हाका पळयात. गॉड ब्लेस यू ऑल. सगळे आवय हालकांचा आरशाचे झोकझोकोंक लागले. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. म्हज्या पुता, म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता, हांव तुका कितें सांगता ताचें चिंत दी. ताचेर चिंत. ह्या चिंतना आमकां आमची चिंतना खंय आसा? देव सांगता तें आयकोपाचें की हांव सांगता तें देवान आयकोंक जाय? हांव बरो ना, म्हाजी पासत माग, हांव रितीराक येयला, म्हाका तेणें हाडला. आतां एक भण मेवली, म्हाका ती पयलेच फावटी येयली बाबडी, हांव नकळो ती खंयची ती. आनी ती भण सांगता म्हाका आपूण म्हणटा आपूण कोण सोयऱ्यांचेर येयल्लें, आपणाचें फ्रेंड आहलें तें घेवन येयलें, एकदम बरें काम केलें. आतां हें हिंगा येयल्या उपरांत तेका कितें सांगता तें आयकोंक, तेका मोन तेका शिकोंक जाय काय नाका हें? प्रेज गॉड. आनी काय सांगता, म्हज्या पुता हांव कितें सांगता तेजेर चिंत दी. पयलीं चिंतना तयार कर तुजी. पयलें पातां खंय जाता आमकां? मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांव पातोक करिना. कितें करता गो हांव करपाक जाय, देवाक आर्गां दिवंक जाय, त्या आर्गां दिना हांव शिराप घालता. हांव आनी कोण देव तो? म्हाजी भाव भयणां. हांव म्हाज्या भाव भयणांक शिराप घालता. म्हळ्यार कोणाक शिराप घालता? देवाक घालता. देव सांगता तुज्या पेल्याक तुज्या भाव भयणांक कितें केलां तें म्हाका केलां. म्हळ्यार शिराप कोणाक गायलें हांवें? देवाक गायलें. म्हण पाताक न्हू म्हाका? होय. हें बोलूं हिंगा आयकोंक जाय, चिंत दिवंक जाय कितें कोत्ता. म्हाज्या जिविताचेर हांवें चिंत दिवंक जाय, हांव कितें कोत्ता पळय तेजेर. हांव कोत्ता रागान कितेंय कोत्ता हांव, पूण म्हाका पोत्तून उगडास येता. सायबा केदे व्हडले चुकीक हांव सांपडलो, कसल्या सैतानान म्हाका विगडो घायलो, केवणें म्हाका तावणे कित्याक ही घातला, म्हाका नाका तें करूंक. आनी हें म्हाज्या जिवितान न्हू, तेन्ना म्हाका आतां भाग्योन पावलूचो उगडास येता. जेजू पासत रगत व्हरून मेलोलो मनीस तेचो उगडास येता. आनी तो म्हणटा जेजू हांव बरें करूंक सोदतां, पूण बरें जावचें वायट तेंच जाता. हांव ह्या भयणीक बरें करूंक सोदतां, पूण तेज्या जिवितांतलें वायट पळय तेंच म्हाका फावो जाता. म्हाजें नांव पिड्यार जाता, म्हाजें आनी कितें जाता, म्हाका करूंक तें नाका. हांव तेका लागून तेका बरें करिनासलो, तेका बरें करूंक सोदतालो, पूण तेणें बरेंपण मानून घेवंक ना, वायटपण उजार करून म्हाका एक्सपोज केलो. हें भाग्यान पावलूक घडटा. तेच भशेन आमच्याय जिवितान दवर हांव केदोय ब्रादर जावं म्हाज्या जिवितान सांगता, असल्यो असल्यो तावण्यो येता म्हाका
एका दिसाक दिसता हांव जेजूक सोडून गेलो काय, जेजून म्हाका सांडलो काय, कित्याक म्हाका ताकूत ना काय. हांव म्हाजे बायलेक सांगता कसो पूण टावणेक पडटा हांव, जें म्हाका नाका तेंच म्हाका करूंक कित्याक पडटा, कित्याक हांव तें कोत्ता, हांवूच नको. तेड्डे बेडाक टावण्यो कित्याक हांव मनीस, हांव वचकोत. मनशाच्या रुपान जातलें काय जावचें ना, जातलें कित्याक हांव देव न्हू. भाग्यवान देखून आमचे भाशेनूच पातकी आसले पवित्र पुस्तक सांगता, ते मनीस आसले. म्हण आमी पातकां आमी चिंतूंक जायना हांव पातकी आनी देव म्हाका बक्षिना म्हणून. देव आमकां सदांच बक्षिता. देवान सांगलां जेरेमाया 29, येवजण बरी आहा पूण येवजण तुज्या आनी देवा भितर एकवटोंक जायी, एकामेकाची भासाभास जावंक जायी, डायलॉग जावंक जाय. कसली मिटींग करता तेन्ना किंवा डायलॉग करता काय ना, तेच भाशेन देवाचें उतर घेवन म्हाजी आनी देवाची भासाभास जावंक जायी. तेन्ना तें बक्षण कितें पळय देवाक कळून येतलें. हालेलुया. वाच बाबा. म्हज्या पुता, म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता हांव तुका कितें सांगता ताचेर चिंत दी. ताजेर चिंत दी. सुत्रायेन म्हजी उतरां आयक. चोत्राय चोत्राय बऱ्यांतलो बरो तियात्र येयला. चोत्राय चोत्राय बऱ्यांतलें बरें पिक्चर येयलां. चोत्राय चोत्राय आतां येतलें तुमकां बऱ्यांतलें बरें इलेक्शन येयल्या. चिन दिवन काम कोराय. चोत्राय चोत्राय. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतरय सांगता चोत्रायेन म्हजीं उतरां आयक. आतां खंयचीं उतरां आयकतलीं तुमी, इलेक्शनाचें आयकतलीं तें तुमी जाणा, तियात्राचें आयकतलीं तें तुमी जाणा, पिक्चराचें आयकतलीं तें तुमी जाणा. पूण म्हाजी तुमकां सांगणी चोत्रायेन देवाचीं उतरां आयकाय. मागीर प्रेज गॉड. तांकां तुजे नदरे भायर दवरी नाका. तांकां तुजे नदरे भायर दवरी नाका. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. खंय दवर? खंयच्या काळजान? हिंगा एटा घेताली शेणटली मुगो. हिंगा एटा घेत न्हू, ब्लॉक जाता न्हू, म्हाजी उलोवंक जाता. पूण ती उतरां खंय आसोंक जायी? उगडासन. ओतम्यांक. ओतम्यांच्या देवाचें उतर तें ओतमीक काळजान, उगडासाच्या काळजान देवाचे उपकार आठोवपाचे. देवान म्हाका कितें केलां तें काळजान बाळगून दवर. मागीर कित्याक कित्याक जांकां ती मेळटात. जांकां ती मेळटा, जांकां त्यांची ओळख जाता, जांकां ती समजता तांकां तें जिवीत तांकां तें जिवीत एकूच. आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी. ह्या देवाच्या उतरान जिवीत आसा आनी भलायकी आसा. भलायकी ना जाल्यार ब्रादर मागोंक भोंवनाका. ब्रादर भलायकी घेवन भोंवना, तें आंबेपण असो न्हू बाजारान मेवता पळय तसलें. भलायकी जावन आसा एक देवाचें बेसांव, एक आशिर्वाद. ही भलायकी फकत देवाच्यान आमकां दिवंक जाता आनी तें फुकट देणें, फ्री गिफ्ट. देवान ही भलायकी आमकां फुकट दिल्या, कोणें पेमेंट करूंक ना. आतां आमी दोतोराशी वेता आनी केन्नाय ऑक्सिजन घेता, हजारांनी आनी लाखांनी पेमेंट जाता. पूण देवाची आमी ऑक्सिजन घेता जल्मानसान. हांव इतलीं वर्सां जालीं केन्ना दोतोराचो घेवंक ना आनी देवाचो घेता फुकट. हांवें देवाक कांय फारीक करूंक ना. पूण चिंती नाकात, देवाक फारीक करिनासतना म्हाज्यान रावोंक जावचें ना. आमी देवाक फारीक करूंकूच जाय. देवाचो मोग करूंक फारीकपण कितें देवाचें? देवाचो मोग करूंक जाय. देव सांगता तें आमी आयकोंकूच जाय. कोणें उडी मारली? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. आमी देवाक फारीक करूंकूच जाय.
देवाचें उतर आयकोंक जाय, देवाच्या उतराक मान दिवंक जाय, देवाचें उतर शिकोवंक जाय आनी हेंच देवाक दिवपाचें आमचें निर्णय. हें कोणा कडेन आहा? देवा कडेन काय आमचे कडेन? आमचे कडेन आहा. देवाक आर्गां दिवंक, देवाक वाखाणूंक, देवाची तुस्त करूंक हें आमी करूंक जाय. आनी हें कोत्ता पळय तेन्ना हें आमकां जिवीत आनी भलायकी आमची वाडयता. नाल्यार ना म्हाका बरी भलायकी आहा. कशें आहा गो बाय? आय एम ब्लेस्ड. हांव आशिर्वादीक आहा. जैत हातान न्हिदता, जैत हातान न्हिदता, आशिर्वादीक आहा. पूण थोड्या दिसांनी कितें सांगू बाबा? बरें दिसना म्हज्या जिवाक. कशें आहा गो बाय? ना बरें दिसना म्हज्या जिवाक. कित्याक बरें दिसना? कित्याक देवाचें उतर मेळोंक ना. हांवें देवाक आर्गां दिवंक ना, हांवें देवाक वाखाणूंक ना. हांव देवाचें उतर मेळ्ळां जाल्यार देवाक आर्गां वाखाणी अशात केन्नाच रावचो ना. हालेलुया. थँक्यू जिजस. मागीर त्या फुडें कितें? ना तें नाका. हाले थँक्यू जिजस. हे देवाच्या उतरान कितें मेळटा आमकां? जिवीत आनी भलायकी. कितले जाणांक जाय जिवीत आनी भलायकी? फ्री गिफ्ट. कितले जाणांक जाय? सांगाय न्हू. आतां वयर काडटा म्हाका जाय म्हाका जाय म्हणून आशे येत न्हू, ताणे येता आनी भुके येत न्हू. जो कोण ताणे येता आनी भूक येता देवाच्या उतराक, देव कितें करता? उदारपणान दिता, फोडून दिता सारकी. सांगता आमच्या मातयेच्या शिवर्त मनान 5-20 वरान जेजू दोंगरार शर्मावस कोत्ता. जो आशेता ताणे, जो कोण ताणे येता आनी भूक येता ती सुभागी. आनी पयर बाबा तें मॅथ्यू 5 खोशी मनान ना ना तें न्हू मुखार पळय जी ताणे येता आनी भूक येता थिंगाच 12 काय 11 कितें आसतली. बरें वाच. कुशे मनान गरीब ती वाच सोगले 500 वाच रोखडे शॉर्ट त्यो. खोशी मनान गरीब ती सुभागी, कुशे मनान गरीब ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें, देवाचें राज तुमचें. रुदन करता ती सुभागी, रडटात करता ती सुभागी. देव तांकां बुजोवन देव दिता. ताका आदार दिता. म्हणजे बोली ती सुभागी, बोली बोली म्हळ्यार कितें? बोली ती सुभागी म्हणजे नेणार कशें बाबडे सारकी म्हणी हें. बोली ती सुभागी म्हणजे प्रितूम तांचें दायज, प्रितूम ताचें जाय. प्रामाणीक तेका आनी कांय ना ह्या संवसारांत. इतलें जेवण हाण जाता तितलेंच पुरो जाला तांकां. हें दायज तेजी गिरेस्तकाय तेजी व्हडली. बोली मनशाची जावन कोणाक बावराडी आसा कोणाची कोण आसा ती बोली ती सुभागी. तेका आनी कितें सांबाळचें म्हणून ना. हाडली पड हल्ली पड आनी ती कुशाल. तेका चोरूय लागना, तेका किडूय लाग कांय ना, तेका भिरांतूय ना, तेका हुस्कोय ना कोण येवन सोदतलो म्हणून. पूण आमकां भिरांत आहा. म्हाका देखून भिरांत आहा. हांवें घराको सुण्यात दवरला. प्रेज द लॉर्ड. बोली ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. म्हणजे प्रामाणीकपणाक ताणेतात प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी. कितें कितें प्रमाणीक ताणेता आनी प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात आनी भूक येतात ती सुभागी. ती सुभागी. देव तांकां दादोशी देव करतलो. तांकां दादोशी कोतले. सगळें आमकां हो शर्माव हा. हे 5वे आविसूर वाचात आनी शिकात. मागीर दयाल ती सुभागी, दोयाल ती सुभागी. देव तांची दया देव करतलो. तांची दया कोत्तलो. काळजां नितोल ती सुभागी, काळजां नितोड ती ती सुभागी. देवाक पळयतली. ती देवाक पळयतली. शांती करता ती सुभागी, शांती कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणान खातीर दुमाळो सोंसता ती सुभागी, प्रमाण ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. ताणेतात म्हणलें तें खंय म्हणलां? प्रामाणीकपणान ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी. हें सुत्र सोदतालीं न्हू आमी. ह्या सुत्राक हिंगा पावली न्हू आमी. आमचे ताणेक लागून. ताण लागल्या तुमकां? ताण लागल्या तुमकां? देखून आमी काय येता न्हू आनी देव आमकां पळोवन शर्मावन जेजूचो. ही सगळीं उतरां आहा आमच्या जिविताची. ह्यो जर आमकां शिकोवंक जाय
जालो 5वा बिसूर घेयात आनी 2 दीस देखून वाचात. पयलें वाचीत वचात तितलोच 5वा बिसूर. जायते गुण्यो आहा तिका. आनी वाचल्या उपरांत तुज्या तोंडांतल्यान सुळसुळीत जातलें. तुका इजीशें दिसतलें, कांयशें दिसचें ना. मागीर एक एक लायन घेयात आनी तेजी वळख घेयात. सांग पवित्र आत्म्या शिकय म्हाका. कोणाक सांगतली? कित्याक सांगतली ताका तें जाणा तुमी? कित्याक सांगपाक जाय पवित्र आत्म्याक शिकय म्हाका म्हणून? सॉरी? ना ना. कित्याक सांगूंक जाय? कित्याक जेजून पवित्र आत्मो आमकां दिला आमी ताका कामाक लावपाक. जाल्यार तो पवित्र आत्मो आमचे कडेन आहा, आमी ताका कामाक लायना जाल्यार तो परत वयता. कितें करता? तो वयता. आनी हांव संवसाराच्या आत्म्यान म्हाज्या आत्म्यान जियत आसता. पूण हांव ताका कामाक लायीत जाल्यार तो काम करता आनी तो म्हाज्या सांगाताक रावता. म्हळ्यार हांव देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर नियाळटा, तेन्ना अदीकान अदीक पवित्र आत्मो म्हाज्या बराबर वावर करता. आनी ताका लागून तें म्हणलां देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करतात. आनी जो कोण आदार घेवचे आसा ताका तो मजत करता. आतां आमकां आदार जावं काय नाका? जाय. आनी ताका लागून तें उतर थिंगासर म्हणटा. ही भासावणी आमकां थिंगा गरजेच्यो. हे जेजून शिकयल्लो शर्मांव दिलोलो जेजून दोंगरा वयलो शर्मांव तेजें नांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जिजस. खंयची भासावणी घेतली हांवें आतां? प्रामाणीकपणान तांणेतात आनी भुकेतात ती. प्रामाणीकपणान तांणेतात आनी भुकेतात. प्रामाणीकपण म्हणल्यार कितें? प्रामाणीकपण म्हणल्यार कितें? देवाचें सैम. एकाच उतरान भावान म्हाज्या काबार केलें देवाचें सैम म्हूण. पूण देवाचें सैम कसलें काय? सैम म्हणल्यार कितें काय? हेजी उदाहरण आमकां जाय काय नाका? ती मेवल्यार आमी शिंगतलीं, तें मेवल्यार आमी मेडिटेट करूंक पावतलीं, तें मेवल्यार म्हाका कितें आहा तें ओडकोंक पावतलो, म्हाजें सैम कसलें हांव जाणा जावंक पावतलो? हय. केन्ना? प्रामाणीकपण म्हणल्यार कितें? सैम म्हणल्यार कितें? प्रामाणीकपण जावन आसा म्हाका दिसता तशें न्हय, पूण देव सांगता पळय तशें. देव प्रामाणीक पूण हांव तेज्या उतराक तान येवंक जावो, तेज्या उतराक आशोवंक जावो, तें प्रामाणीक? हय. म्हाका जाय तशें न्हय, देवाक कितें जाय तें हांवें शिकोवंक जाय. देवाक कितें जाय हांव तें करूंक वावरोंक जाय. तेन्नाच हांव सुभागी. कित्याक म्हाज्या जिवितान देव काम करता तो पवित्र आत्मो. जेजून म्हाका पवित्र आत्मो दिला. तेणें सांगलां बापा लागीं मागता आनी तुका एक शराती दिता. कोण शराती तो? हेल्पर. म्हाका आदार दिवपाक, म्हाज्या आत्म्याक आदार दिवपाक. हो पवित्र आत्मो. तो म्हाज्या सांगाताक रावता, तो वावर करता. आनी तो कितें करता? म्हाका शिकयता. आतां म्हाका कोण शिकयता? कोण घालता उतरां म्हाज्या तोंडान? पवित्र आत्मो. तो म्हाका शिकयता. तो म्हाज्या सांगाताक आहा आनी तो म्हाका शिकयता. आतां हांव चुकता शिकयता तेन्ना. तुमी फुडें समजता काय ना म्हाका खबर ना. हांव चुकता, तुमी कांयच विचार करिना. पूण चुकता तेन्नाय तो म्हाका कितें करता? उगडास करता. हांव विसरता तेन्ना तो म्हाका उगडास करता. हें जेजूनच ताका दिला पदवी. तो आत्मो देवाचो, तो आत्मो देव, तो आत्मो म्हाज्या सांगाताक आसा, देव म्हाज्या सांगाताक आसा. म्हाका कसली भिरांत ना, हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक तो म्हाका शक्ती दिता. हें भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन 4:20 वरान 13 वडीन आमकां उजार करता आनी आमकां घोटाय दिता. भिरांती विणें काळजारपणान हांवें तुका रावोंक सांगूंक ना. कित्याक तूं वेता थंयसर तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा. जोशुआ 1:9 सांगता. हांव भावार्थ आसा काय? म्हाजो देव म्हाज्या सांगाताक आसा म्हण हांव जाणा काय? आमी देवाक सोदूंक भोंवता. केन्नाय म्हणटाली आदली आमची जाणटी म्हातारी, हांगे खा चेडो सोदता सगलो वाडो. म्हणटाली गो बाय. तेच भशेन देव आमच्या बाराबर आसा, देव आमच्या सांगाताक आसा, पूण आमी देवाक सोदूंक भोंवता.
आमी देवाचेर रावोंक सोदिना, आमी देवाक सोदूंक भोंवता आनी आमकां देव मेवना. एक दीस अशें आयज देव मेवलो म्हाका, आयज देव मेवलो म्हाका, पूण फाल्यां शेणलो, फाल्यां शेणलो. तशें जावंक जायना आमच्या जिवितांत. देव मेवला जाल्यार आमी ताका घट धरूंक जाय. जाय काय नाका? आमी ताका घट धरूंक जाय. आमी ती एकूच सोदूनच भासावणी शिकले आयच्या दिसाक जाल्यार आमी ती भासावणी शिकून फुडलो आयतार वो फुडलें केन्ना आमी हिंगा येवसर आमी ती उतरां आनीक 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 उजार करून आमी घटायेन बरोवंक जाय. कित्याक? देव कोण? आत्मो. देवाचो आत्मो उतरां वरवीं म्हाका मेवता आनी म्हाका तो आत्मो मेवल्या उपरांत तो आत्मो म्हज्या भितर रावता. आत्मो भितर आसतना म्हाका भिरांत आसा? कसलीच भिरांत ना म्हाका. कित्याक? देव म्हज्या सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. काय बरी जंप पडटा. देवाक आर्गां येता आनी कुंभकर्णा भशेन जंप पडटा. थँक यू जीजस. हालेलुया. आमी आसतात, आसनाकात, फकाण न्हू तें. न्हिदल्यारूय देव तेच्या सांगाताक आसा. न्हिदोन शांती मेळोन ते शांतींतल्यान वळें तें उठल्या उपरांत तें जिवीतूच दुसरें जावंक जाता. तें तूं आनी हांव नको. पूण आमी आसोन तेजी फकाणां कोत्ता जाल्यार आमी चुकता. हांवें म्हटलें म्हाजी चूक जाली, पूण तुमी म्हाका शिकोवंक जाय आसलो. तुमी म्हणूंक जाय आसलें हांवें मुद्दम तुमकां लागून तें म्हटलेलें, तुमी कितें म्हणटा पळय तें पळोवपाक. पूण म्हाजें उतर घेवन तुमी हांसोंक लागलीं. आतां पोतून देवान सांगलें म्हाका, पुता म्हाज्या तुवें चूक केल्या. कोणें चूक केली? हांवें चूक केली. कित्याक हांवें ताका पळयलें आनी हांवें म्हटलें आनी तुमी हांसोंक लागलीं. आमकां बरें दिसलें? सगलीं न्हिदतालीं हिंगासोर, सगल्यांक येम येताली न्हू बाय. तेन्ना कोण आसतलो आमकां? हांवें केल्यार चुकलो, तुवें केल्यार पातोक जालें. अशें कितें आहा? हांव केल्यार चुकलो, तुवें केल्यार पातोक जालें. अशें न्हू तें. हांवें कित्याक सांगता तुमकां? हांवूय तर आयकोंक बसत म्हाकाय झेम येता. मात सारलो की ना हांव सामको एलर्ट जाता. पूण हांव उबो रावत जाल्यार म्हाका झेम येयना. आनी हांव जायते फावटी चिंता कोण झेम येता पळय ताका उबी रावंक, उबी दवरतलो म्हूण. पूण म्हाका लज दिसता तुमकां करून तें हांव कितें करूं. पूण केन्नाय सांगता हांव चड झेम येता जाल्यार, हे कोण झेम येता कोदेलीर वयर उबो दवरतलो हांव म्हूण. जातलें तुमकां कळ्ळें? हाल्या येतलीं तुमी बंद म्हणटली. कोणाक जाय ती शिकोणिका, कोणाक जाय देव, देव खंयचो देव तो? तर हें जायना जावपाक. हांव तुमचेशी मोगान, काकुतीन आनी दयेन वावरोंक सोदतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां तुका जेजूक, आर्गां तुका जेजूक, वखाणी तुका जेजूक. प्रेज यू जेजस. थँक यू जीजस. आमी हिंगा सुरू केलेलें न्हू. खंयच्या गायन घेतलें आमी? 202. ना
थँक्यू जेजस. हालेलुया. 201 जेजू तुझें नांव म्हज्या ओंठांचेर. दुसरें न्हू ना, जेजू तुझें नांव. थँक्यू जेजस. हालेलुया. जेजू तुझें नांव म्हज्या भुरगेपणार, जेजू तुझें नांव म्हज्या तरणाटपणार, जेजू तुझें नांव म्हज्या म्हातारपणार, जेजू सदांच म्हजें थंय. आतां भुरगेपणार जेजू म्हज्या जिवितान आसूंक म्हाका कोणाचो आदार जावो? म्हाज्या वडिलांचो. आनी ह्या दुसऱ्या जल्मान म्हणल्यार बालदिजमान हो आदार आमकां दाखयता. पाद्री माद्री, हो पोदन मोदन, पाय माय, फामील एकठांय जावन बालतिमाची वो दुसऱ्या जल्माची आमकां एक भासावणी कोत्ता. देवाक स्वत मानता तुमी? म्हणटा काय ना? आमी कोण इगोजेची मनशां आहा हिंगा? मिसाक बी वचपी आहा? हांव एक सांगता तुमकां, मिसाक वसात. कित्याक मीस जावन आसा एकूच भेट जेजूच्या पावण्याची. हें म्हज्या उगडासाक करात. जितले पट तूं मिसाक वयता तिका तुका जेजूचें नांव आयकोंक मेवतलें आनी जेजूची खबर मेवतली. उरलेलें हांव नको, हांव व्हडलो शाणो न्हू. पूण जायते जाणां सांगतात हांव मिसाक वचना. हांव तुका आतां फोर्स करना. कोण वचना ती तुमची खुशी. पूण एक देणें, जो कोण हें देवाचें उतर शिकोवंक सोदता, देवाचें उतर उलोवंक सोदता आनी तो देवाक आपली भेट करिना, देवाक तेणें भेट करूंकूच जाय. जरी मिसाक वचोंक ना कांय नजो. देवान आपल्या ह्या पुस्तका वरवीं आमकां वाचपां दिल्या. त्या त्या दिसाची ती उतरां दिल्या. जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या तोंडान आयकल्या उपरांत आमी शिकोवंक पावता. वय काय ना? आमी वाचलीं, आमी केलीं, आमकां कोण शिकोवंक जायना, आमकां तें समजयना. तेका लागून आमी वचोंक जाय, आयकोंक जाय. आनी तेन्ना अशें म्हणटा, एक जबाब पासून येता आमकां, आयज आमचो देव आमचे लागीं उलयतलो. देव कसो उलयता? देवाच्या उतरान आनी मनशाच्या तोंडान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमकां दाखयता, जेरेमायाक दाखयता, इसायास प्रवाद्याक दाखयता. इसायासाक सांगता, म्हजो आत्मो हांव तुजेर धाडटलो आनी म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतलो. कोणाची उतरां? आतां ती देवाची उतरां जेन्ना एक आतां म्हाका ब्रादर म्हणटा तुमी, जाल्यार कोणाचो आत्मो आहा म्हजेर आतां? आनी कोणाची उतरां आहा म्हज्या तोंडान? बेश्टी येयल्या ती? ना, देवान तो आत्मो धाडला म्हजेर. आनी हांव तें उतरां म्हणटा, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, ताणें म्हाका मोगान बोल्ला आनी सगल्या गुलामपणांतलो सोडयला. एक. दुसरें देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटकापूर करूंक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, जुलमांक सगळें सोडोवंक आनी देवाच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका आयज हिंगा उबो केला. आतां हांव देवान म्हाजेर उपकार केला ते म्हाजी गोवायकी तुमकां परगट केल्या काय करूंक ना? हें पयलीं बरयलें आहा काय ना म्हाज्या विशीं? हें म्हाका कळना काय पयलें? ना, पूण जेन्ना घडलें तेन्ना कळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना घडलें तेन्ना कळ्ळें, देवाचो आत्मो म्हाज्या सांगाताक आसा आनी तो म्हाका फुडें व्हरता. हालेलुया. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. भूक लागली गो? तान लायली आमी च्यायेची. उबवण येयली तुमकां? बंद करया. कित्याक तांकां उबवण येयली थिंगा सुते वटेन ते सायडीक. हे सायडीन बाबा टायम जालो? सॉरी, हे सायडीन परमिशन आहा? तुमचें परमिशन कितें? तुमकां जायें? तुमकां जायें देवाचें उतर? सॉरी, आनीक टायम जावो? हांव उलोवंक जावो तुमकां आनीक? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कितें चिल्यो? आं, वेरी गूड.
ओ सॉरी बाबा माईक मातसो प्लीज. हें म्हाका खबर आसना केन्नाय. हें शिकता आतां हांव न्ही युट्यूबा वयली आनी कितें म्हणटा तें. घे बाबा. थँक्यू जिजस. थँक यू जिजस. आतां उडो आमी एंजलांची खबर करताले न्हू. खंयचे एंजल? एंजल्स हिब्रू आं 11:14 देवदूतांची. हय देवदूतांची. प्रेज गॉड. ओके सो देवदूतांचो आनी आमचो दर्जो एक आमचो दर्जो देवदूतांचो एक ना. ना. कित्याक आमी संवसारीक. हय. देवदूत ओत्मीक. देवदूत ओत्मीक. आमच्या जिवितांत देवदूताचो दर्जो आसा तो आमचो आत्मो. जर तर देवाचें उतर आमी उलयत साकोत रावत जाल्यार आमच्या आत्म्याक देवाचें उतर मेळत जाल्यार त्या उतरान आमी वावरत जाल्यार आमचो दर्जो आनी देवदूताचो दर्जो एक. आमी कुडीक दिना जेवण आत्म्याक दिता. ओके मातशें हिब्रूज 11:4 आनी 5 काडया चोय. उलय उलय काड बाबा. एवरी 4. थँक्यू जिजस. हिब्रूज 1:4. 1:4. 1:4-5. 1:4 आणि 5. व्हेरी गुड. थँक्यू जिजस. थँक यू जिजस. वन फोर फाय. 4 पहिले 4 1:4. जितले देवदूताच्या नांवान परस श्रेश्ठ नांव देवान ताका दिलें तितलो तो तांचे परस व्हरतो. प्रेज गॉड. मागीर 5. 5. खरेंच देवान केन्नाच कोणाच्याच दुताक म्हणूंक ना तूं म्हजो पूत आयज हांव तुका जल्म दिला. आयज हांव तुका जल्म दिला. आयज हांवें तुका जल्म दिला. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. राव एक एक उतर दी म्हाका. ओके. वाच. 5. 4. प्रेज गॉड. जितले देवदूताच्या नांवां परस श्रेश्ठ नांव देवान ताका दिलें. ताका म्हणल्यार कोणाक दिलें? जेजू. जेजू. सोलांच्यान व्हरतो कोण? जेजू. जेजू. देवदूत देखून तेच्या ल्हान. तितलो मासरा सुसेगाद एक म्हाका एक्सप्लेन करून दी. देवदूतां परस व्हडतें नांव कोणाक दिलें? जेजूक दिलें. आतां जेजू भोव व्हडतो देव काय भोव व्हडतो मनीस? भोव व्हडतो देव. आमच्या वन व्हडतो तो? आमी तेज्या सकयल आसा? वय काय ना? होय आमी तेज्या सकयल आसा. मागीर त्या फुडें वाच. तितलो तो तांचे परस व्हरतो. देवदूतां परस व्हरतो. देव जर व्हडलो आमच्या वन व्हडतो. ओके. 5. 5. खरेंच देवान केन्नाच म्हणूंक ना. खंयच्याच दुताक म्हणूंक ना आं तूं म्हजो पूत आं आयज हांवें तुका जल्म दिला. देवान खंयच्याच मनशाक आदी म्हणोंक ना तूं म्हजो पूत. पूण जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना जेजूक म्हटलें तूं म्हजो पूत. तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. आतां जेजू वरवीं आमी देवाचे पूत. अंडरस्टँड? हय. आनी मागीर इफिजियन्स 1:17 ओ फिलिपियन्स 1:17 कितें आहा थिंगा? वाच. फिलिपीन 1:17. पळय चोय. फिलिपीन 1:17. सो आमी मॅडिटेट करूंक जाय. आमी शिकोवंक जाय. हांव सारकें म्हणना. तुमी सारकें ओ ना तें तुमी म्हाका दिवंक जाय. म्हाजें प्रेडिक्शन हांवें तुमकां दिलां. आतां तुमचें प्रेडिक्शन कितें तें तुमी उजार तशें भावान पळय चल्लां हे भाशेन विचारीत जाल्यार हांव शिकोवंक पावतां आनी म्हाजें उदाहरण तुमकां मेवता आनी तुमी शिकोवंक पावता. वय काय ना? प्रेज गॉड. आनी ही सारकी शिकवण हें सारकें जेवण विचारता पळय तो समजोंक ना विचारलां. आमकां आनी देवतांक दर्जो सारको ना. देवदूत ओत्मे आमकां कूड आहा म्हण आमचो दर्जो कुशीन गेलो.
अंडरस्टँड माय ब्रदर? हय अंडरस्टँड जाला. हां प्रेज 117 वाच. आम स्पिरिच्युअल सायडीन 117 फिलिपीन 117 मरे. फिलिपियन्स 1:17 चोय. फिलिपीन 117. 117 न्हू. हय ती पयली खऱ्या मनान न्हय नो तें न्हू तें. पूण इफिजियन्स 1:17 कितें आहा इफिशियन 117 चोय. खंयचें म्हणलं तें? Victory just as Jesus. फिलिपीन काय इफिशियन? Ephesians 1:17. एफिशियन 117. पॉवरफुल बुक पगेन पावलूचो एफिशियन. Ephesians तें हय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो देव. हेचो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा आनी बाप एक. पूण हिंगासर 22 पावलू आमकां दाखयता सोमी जेजू क्रिस्त. सोमी म्हळ्यार कोण? वडील. लॉर्ड एंड गॉड मागीर म्हणटा. पयलो लॉर्ड. लॉर्ड म्हळ्यार कोण? भाडकार. लॉर्ड म्हळ्यार कोण? अधिकारी. आनी हो सोमी ह्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो देव. तो कोण? बाप. ते फुडें पळोवया. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव हां मोहिमेवंत बाप मोहिमेवंत बाप. कोण तो? मोहिमेवंत मोहिमेवंत म्हळ्यार कितें? मोहिमा मोहिमा मोहिमा. कसली मोहिमा? जें कितें ना पळय तें आहा थिंगा. जें कितें घडना तें घडटा थिंगा. थिंगा ताका मोहिमा म्हणटा. बदलणी सगळी बदलणी. तुज्या जिवितान जें घडनालें घडलें. कोणें घडलें? देवान घडलें म्हणटा काय ना आमी. मोहिमेवंत बाप. देवा विरत कांयच जावचें ना आमच्या जिवितान. मागीर मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर ताची परिपूर्ण वळख आमकां मेळच्या खातीर. आतां हांव दिसूय भर तेंच उलयलां. देवाच्या उतराची वळख. देव कितें? उतर कितें? कशें? हें तुमकां हांवें जायतो वगत भासाभास केल्या काय ना? तेर बसून ही आतां आनी एक फावटी देवान बरी येवजण बरो सेक दिला. ताजी परिपूर्ण आमकां वळख मेळचे भाशेन. कशी वळखतली देवाक? कशी वळखतली देवाक? देव कोण? आत्मो. सांगलां? देव कोण? देवाचें उतर. सांगलां? वळख कशी मेळटली आतां? जेन्ना देवाच्या उतराक तूं मान दिता देव तो ताका देवाक तूं वळखता. कित्याक स्वर्ग आनी संवसार रचच्या आदीं उतर आसलें. उतर देवा सगळें आसलें. जेव्हा जशी वर्तमानान 4:20 वरान 23 वेळेर म्हणटा देव आत्मो. वय काय ना? हां आतां ही वळख आमकां मेवता काय मेवोंक ना? मेवल्या. प्रेज गॉड. मागीर प्रेज गॉड. मोहिमेवंत ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशनेचो आत्मो तुमकां दिवं. आपली जाणवायेचो आनी प्रकाशाचो आत्मो आमकां दिवं. तो कितें? प्रकाश कित्याचेर? प्रकाशनी म्हळ्यार कितें? रेवल्युशन. प्रकाशनी म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन रेवल्युशन. प्रकाशनी म्हळ्यार जें कितें घडचें आसा. जें कितें घडलां आमी नको. पूण तें प्रकाशनी जें कितें घडचें आसा तेजो आत्मो आमकां जावो. तो कोण दाखयतलो तेजो आत्मो? हांव बरो ना पूण हांव बरो जावंक जाय. हांव बरो जालो म्हूण म्हाका बावडता समजा काय ना. कोण दाखयता म्हाका? जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. जेन्ना हांव तेजेर बरो प्रकाशनी हांव घेता. ऑलरेडी हांव आदी फुडेंच प्रकाशनी कोत्ता जाल्यार तो आत्मो मागीर पावलू एफेसकारांक बरोवन आमकां उगडास कोत्ता. तो आत्मो आमकां मेळूंक. हें तेजें मागणें. कितें म्हणलां? हें तेजें मागणें आमच्या पासत. तो म्हणटा प्रकाश आत्मो तुमकां मेळूंक वो दिवंक. पोतून मात्र बाबा तें प्रेज गॉड. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो देव. मोहिमेवंत बाप मोहिमेवंत बापराव आसलो. देवा विरेत आमकां कितें मेळोंक जाता? देवा भोगोर आनी कोणाच्यान कितें दिवंक जाता? ना. म्हणून मोहिमेवंत बाप तो. सगलो अधिकार स्वर्ग आनी संवसार तेज्या हातीकाल आसा. एका उतराचेर ताल्लेलो आसा. एका उतरान स्वर्ग आनी संवसार रचला. तेच भशेन एकाच उतराचेर स्वर्ग आनी संवसार ताल्लेलो आसा. ताका लागून तो मोहिमेवंत बाप. मागीर
ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर ताची पुरी वळख आमीची तेजी वळख कसली जाणवाय गिन्यान बूद बरेपण आमच्या जिवीत कितें घडटा वो ना घडटा हेजी वळख आमकां जाय काय नाका आमी येवन रडटा काय रडना कितें जालें कशें जालें कित्याक केलें देवान म्हाज्या जिवितान कित्याक काडलें पिरगोवता काय ना आमी तेजी वळख आहा आमकां ना म्हूण तेजी वळख मेळच्या खातीर ही पिरगोवणी आमच्या हिच्यान जावचें न्हू म्हणून देखून जेरमाय 29:11 तें सांगलेलें आसा हांवें उद्गारलेलें आसा रातीर हिंगासर अनेक फावट उद्गार करुया वळख मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशनेचो आत्मो तुमकां दिवं. पुरो पुरो जाणवाय कित्यान मेवता देवाच्या जाणवाय बाबा हाबाकूक 4:1 Julio, you getting this point? Yeah, praise God. God bless you. 4:1 जाणवायेचें पुस्तक हाबाकूक पयलोच आभिसूर काय 4 असो मेवला हाबाकूक मेवला तुका हां हाबाकूक काय बारूक दिसता म्हाका बारूकाचो बूक बारूक 4. 4:1 जाणवाय देवाच्या आज्ञाचें पुस्तक कितें जाणवाय देवाच्या कायद्याचें पुस्तक आतां हिंगा मागता जाणवायेचो आत्मो तुमकां दिवंक जरी तर देवाचें पुस्तक आमी वाचता जाल्यार आमकां जाणवायेचो आत्मो मेवतलो काय ना देवाचो आत्मो मेवतलो काय ना कसो मेवतलो पवित्र पुस्तक वाचून आतां वाच तें 17 जाणवाय देवाच्या आज्ञाचें पुस्तक सदां तोखता तसली समूद सदां तोखता तसलो कायदो तिका दोत्तात ती जिबी उरतली जिबी उत्तली पवित्र पुस्तक वाचता देखून जेजून सांगलां जिवणाक म्हजीं उतरां मेवल्या आनी ताका जिवीत मेळ्ळां ताका आत्मो मेळ्ळा पोन्न्या कोरान प्रवाद्यांनी बरोवन सांगून दवरलां जिवणाक देवाचीं उतरां मेवल्या ताका आत्मो आनी जिवीत मेळ्ळां प्रेज द लॉर्ड ते फुडें तिका धरता ती जिवी उरतली तिका पाठ करता ती मरतली जर देवाचें उतर आमी मरतात खंयची कशी मरतात दोळे धांपून मरतात तें मरण न्हू कोश्टांचें मरण आहा पूण ना जायते फावटी म्हणटा म्हाज्या पांयकोडे 12 जाता पूण हांव भीक मागून खाता आयकलां केन्ना म्हाज्या पांयकोडेन 12 जाता पूण हांव भीक मागून खाता म्हळ्यार जायती गिरेस्तकाय घराब्यान पूण हांव पद्दतशीर जाला विचित्र पुताची काणी आयकलेली व्हडलो गिरेस्ताचो पूत पूण भिकारी जालो लाचार जालो भिकेक पडलो पोत्तून घरा येयलो कित्याक लागून देवाचें उतर ना देखून हें आमच्या जिवितान घडना जावपाक हें आमकां नव्या कोरान घेवन पावलून हो पवित्र आत्म्यान उगडासाक बरोवन दवरलां आमचें जिवीत बदली करपाक प्रेज द लॉर्ड फुडें जालें ते बागेन पावलू चड 1:17 घे म्हणटा एफिशियन प्रेज गॉड आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवन बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशनेचो आत्मा तुमकां दिवं. आतां जशें जुलियो बाबान म्हाका प्रश्न केलो आतां आमकां दोगांकूय देवाच्या उतराची जाणवाय जाय तेज्या प्रश्नाक ताका संतोश मेळोंक जाय आनी म्हाका तेजो प्रश्न येयला तो म्हाजो जबाब ताका पावोंक जाय म्हळ्यार देवाच्या उतरानूच आमी एकामेकाची अनुभव वो संबंद जोडूंक जाय वय काय ना आतां हांव ताका दिला तो जबाब फकत देवाच्या उतरांतलोच दिला पवित्र पुस्तकांतलो दिला तेणें म्हाका कडेन मागला आनी हांवें ताका तो दिला आर यू सॅटिस्फाय प्रेज गॉड थँक्यू जेजस
तुमकांय तो जबाब. ताका एकल्याक न्हू, तेणें विचारलो तुमच्या पासत. तुमी विचार करूंक नासलो, तुमी तें समजोंक ना म्हूण सांगोंक ना, आनी एकूय उतर तुमी सांगोंक ना. हांव इतलो वगत तुमकां सांगता, तुमकां कितें समजोंक ना विचार करात कितें पळय तें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेन्नाच आमी देवाचें उतर शिंगता. एक असो तो सांगता, हबाकूक बुकान सांगता, पवित्र पुस्तक हो पुस्तक जावन आसा देवाच्या कायद्याचें पुस्तक. आनी जे कोण देवाचे कायदे शिंगता ती जिवी उरतली, नाजाल्यार ती मुत्तली. मरण म्हणल्यार कितें, आमी लाचार जातलीं, आमी गरीब जातलीं, ओकमालीत जातलीं, आमकां सोयतान चोरून वतलो. आमचो देव जातीन येवंक ना, कातीन येवंक ना, धर्मान येवंक ना, पूण देव मोगाच्या उतरान येयला. कित्यान येयला? मोगाच्या उतरान येयला. आनी ताणें मोगाचीं उतरां वांटल्या आनी आमकां एकठांय केला, एकूट केला, मोगाचो एकूट. आनी ताचें नांव जेजू. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. उबी राव, चल बंद करुया हूंय. आनीक रावंक जावं तुमकां? सांगात, आनीक रावंक जावं तुमकां? बरें दिसता जाता बाय. गोटमूट बरी झम काडली मगो ती, सामको कुंभकर्ण भशेन न्हू. आयकोंक येतालें न्हू, दिल्लें पूण तूं आयकोतालें काय ना? आयकोनालें काय जागेच आसलें गो, न्हिदोकूच ना. दिल्लेलें. प्रेज गॉड. उबी रावया. सर निमाणें मागणें कोण कोत्ता? क्लोजींग प्रेयर कोण कोत्ता? म्हाजो वेळ जालो आतां वचपाचो. कोण ना? कोण ना शिकलेली मागणें करपाक, देवा कारगां दिवपाक? बरें आसा, तुमी कोणा जाल्यार हांवूच कोत्ता. तूं कोत्ता गो म्हजी बायल? तुवें कोन्ना? वयशे ब्रादराची बायल जावन तर भिकारी, जाल्यार आनी दुसरी म्हाजी भयणी कश्यो शाणी जातल्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. तर आमचे आमी आतां उतकें करुया, आमचे दोळे बंद करुया, आमचे काळजाचे दोळे उतकें करुया. आनी आयच्या दिसाक देवान आमकां उतर दिलो. तुमी समजूं नाकात ब्रादराचीं उतरां म्हणून, ब्रादराची शिकवण. तुमी म्हाका पोत्तून विचारीत जाल्यार म्हाका तीं उतरां तुमकां दिवंक जावचीं ना. ती शिकवण देवाची पवित्र आत्म्याची शिकवण. कित्याक ही जेजूचे भासवणेचेर हांव पाती येता. देवान म्हाका पवित्र आत्मो दिला आनी तो वत्मो म्हाज्या सांगाताक रावता. तो वत्मो म्हाका शिकयता आनी तो वत्मो देवान कितें शिकयलेलें, जेजून शिकयलेलें तें तो उडास कोत्ता. तर आयच्या दिसाक हेंच तेणें तुमकां, हें म्हाज्या तोंडांतल्यान हें देवाचें उतर भायर सरोन तुमी आयकलां. हें तुमचें जिवीत बदलूंक, तुमच्या जिविताक एक बरो स्वाद येवपाक, तुमच्या जिविताक बरें आनी बऱ्या फळ मेळपाक, ह्या देवाच्या राज्यांत आमी कशीं भितर सरचीं, कशी ती देवाच्या राज्याची वाट आमी चलची, ताची आमकां ओळख मेळपाक. हें देवाचें उतर एक उजवाडाचो दिवो. देव सांगता, म्हजें उतर तुमच्या पावलांक एक उबारलेलो दिवो, उजवाड तुमचे वाटेचो. आमी ह्या संवसारान ही वाट चलता तेन्ना हो उजवाड आमी हे वाटेन आमी चलता, आमकां बरेंपण उजवाडान आमच्यांनी बरीं पावलां चलोवंक जाता. तर आयच्या दिसाक तो उजवाड आमकां मेवला, पवित्र आत्म्याची देवान तो उजवाड दिला, त्याच उजवाडान चलोवंक हें म्हजें मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापाक. आनी हें मागणें म्हजें आयकलें देखून हांव बापाक आर्गां दितां, वाखाणटा आनी वचतां. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. गायन गे. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो देवाचें उतर, थँक्सगिवींग. देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां, भावान दिलां तें आमकां मेळ्ळां. आनी जेन्ना आमकां मेळ्ळां देवाचें उतर तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या भायल्यान जिवीत बदलता आनी आमकां दुसऱ्यांक आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक दिसता की आमकां जेजू मेळ्ळा. हालेलुया. हालेलुया. सो म्हज्या आनी तुजे भितर जेजू आसा. हालेलुया. हालेलुया. सो कोण तुजे भितर आसा? जेजू आमचे भितर आसा. जेजू म्हजे भितर काम कोत्ता म्हज्या भायल्यान, जिवीत म्हजें बदलला. गॉड ब्लेस यू. जेजू म्हजे भितर काम कोत्ता म्हज्या भायल्यान, जिवीत म्हजें बदलला.
कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला एकामेका सांगुया आमी जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला फाटल्यान फुडल्यान सांगुया आमी सगळीं जेजू म्हजे भितर वेरी गुड लावडर जीवित मोचे बदलला हाडे मारो जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या वेरी गुड जिवीत म्हजें बदलला तुम्ही उतरा हिंगासन म्हणटा काय हिंगासन म्हणटा भाव शिकयतात तो म्हणटा तो वाजयता पूण आतां आमी म्हणटा ते हिंगासन म्हणटा काय हिंगासन म्हणटा हिंगासन म्हणटा काळजांतल्यान म्हणटा आमी हिंगासन म्हणटा जाल्यार एकामेकाक आसत एकामेकाक सांगात सांग एकामेकाक उमेद दियात तुजो मोग तेज्या भितर पावोवन दी ही फाटली भयण म्हजी मातशी मुखार येवन तेंच्या बरोबर जॉयंट जा तेकाय शिकयात हां तेकाय बगाक घेयात एकामेकाक कदर दियात हो भाव हांसता पूण एकलोच तेका दाखयना म्हाका दी आसोयना तेका आसोयना हें पळय फाटल्यान ते अशें बारीक बारीक लांब लांब तेकाय आसोय प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक्यू जिजस कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता वेरी गुड जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जीवित मोचे बदलला कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर काम कोता म्हज्या भायल्यान जिवीत म्हजें बदलला कितें जालां जिवीत म्हजें बदलला कितें जालां जिवीत म्हजें बदलला लावडा कितें जालां जिवीत मोचे बदलला आनी एक फावट कितें जालां जिवीत म्हजें बदलला पळय आमचें जिवीत बदलना जाल्यार आमी काल आनी अशें आयज आसचे नात आनी आयज तशें फाल्यां आसचे नात आमी खुशाल आसतलीं बदलली कसली खुशालकायेची प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू लॉर्ड